ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 सगळी सृष्टी रचलेल्या देवा बापा आमी तुका आराधन करता. आमच्या सोडवणे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या देवा पुता आमी तुका आराधन करता. आमच्या कुमकेक सदांच तयार आसच्या देवा पवित्रात्म्या आमी तुका आराधन करता. मोगाचो स्वरूप जावन आसच्या संकेत जावन आसच्या त्रिएक देवा आमी तुका आराधन करता. आयचो दीस आमच्या जिणेंत तुवें फावो केल्ल्या खातीर हें नवें जिवीत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमकां आमी समर्पिता आनी तुज्या पांयां तळा आमी तुका समर्पिता. आमकांच तुजें आराधन करता आसतना आमचे थंय आशिल्ली बेंबिरांत पयस वता, दुबाव पयस वता, मोतीक उजवाड येता आनी तशेंच आमकां तुजे कुरपेची झर मेळटा. आमचे थंय आशिल्ली पिडा शिडा पयस वता आनी तुजो मोग आमी बगूंक शकता. आमच्या पातकांतावन तूं आमकां सुटका दिताय. आमच्या काळजामनांतावन तुजी स्तुती आराधन करता आसतना आमच्या जिणेंत तेंची झडाय वजन तूं तें पयस करताय. तुजी आराधन आनी स्तुती केल्ले वरवीं आमकां येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां तूं घटाय दिताय. बक्षाणे दिवन पातकांतावन आमकां सुटका दिताय. आमी हांगासर सोम्या जेजू ह्या सक्रामेंतां तुका आराधन करता आसतना तुजी कुरपेची झर आमच्या थंय तूं वळयता आसाय. तुका साक्ष दिवच्या खातीर आपलें जिवीत समर्पिल्ल्या मार्तीर लोरेसाच्या भक्तीपणाच्या ह्या दिसा हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती गायता. आमच्या काळजामनांतावन तुका आमी समर्पण करता. सोम्या हो वेळ आमी आज करचो हांगासर
आमकां हर एकल्यांकी आनी कोणा खातीर आमी मागता त्या हर एकल्यांकी आमकां आत्मीक भलायकी आत्मीक बळ कुडीची सकत कुडीची भलायकी आमकां जोड दिव तुजे आशिर्वाद आमकां जाय सोम्या देखून आमी हांगासर आयल्या तुजे मुखार आमची भक्त उसारूंक आमची चिंतना आनी आमच्या आशा तुजे मुखार दवरूं आमची मोत उजवाडाय तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आमच्या शिराशिरांनी तुजी कुरपेची झर वळोवन दी संपूर्ण काळजान आनी मनान तुजी भक्त आमी हांगासर उसारूंक आनी तशेंच ती करूंक आमकां सकत दी आमचे थंय आसले सगळे अडकळी पयस कर बांदपास पयस कर सुडाळ रितीन आमी तुजी भक्त करूंक आमकां तूं फावो कर सोम्या बोगाच्या भाव भयणीनो आमी पास्काच्या काळार आसा जेजून ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं आमचे पातकां धुवन काडली ताच्या पुनर्जिवंतपणा मारिफात आमकां अमर जिवीत ताणें जोडून दिलें ह्या पास्काच्या काळार सोम्या जेजूचें जैत आमी संभ्रमता जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सर्गेचें राज आमकां फावो केला ह्या सोम्याक आमी दिन वाचुया वर्तें जैत ताणें आमच्या खातीर जोडलां आनी तें ताणें जोडलेलें जैत ताणें दिल्ली ती सुटका आमकां पातकां तावन आनी मरणा तावन जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा ह्या सोम्याक आमी उल्हासूया आनी ताची स्तुती आमी गावया ताका आमी हरसिया जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया घट्ट ताळ्यान
वडल्यान सगळ्यान सांगाता म्हणचे कांतारे वडल्या ताळ्यान घट्ट म्हणचे एक 2-3 दिसा पयले एकलो तरणाटो म्हज्या लागीं आयलो आनी ताणें उलयता आसतना वरती सुटका ताका बगले बरें जालें कित्याक म्हळ्यार फाटल्या एका वर्सा न्हू तो भारी वत्तडा वळख जालो कालाक म्हळ्यार परगांवांत काम करनासलो ताका कोणेंय सांगलें युरोपांत एका गांवांत बरें काम आसा आनी पासपोर्ट आनी ताज्या उपरांत पयशे दी म्हणून ताणें दिले 1 वर्स जालें येवच्या हप्त्यांत येता येवच्या म्हयन्यांत येता अशें म्हणून ताजो पासपोर्टय ना ताज्या कडेन पयशे दिल्लेय नात कांय भद्रती कांय ना केदाळे म्हणचे मागा मागा म्हणून आनी अखेरीक गेले त्या हप्त्यान ताका काम मेळो ना पूण ताजो पासपोर्ट आनी ताज्या मागीर ताणें दिल्ले पयशे ताका पाटी मेळ्ळे ताका कितली खुशी जाली म्हणना कित्याक म्हळ्यार काम मेळो ना वय पूण जाल्यार ताणें दिल्लो तो पासपोर्ट कांय भद्रती नासली ताज्या कडेन ताज्या लागीं कांय एक्नॉलेजमेंट जावन दी तें परत कांय येनातलें पयशेय दिल्ले ताकाय कांय रिसीट आनी कांय ना देखून तो भारी व्हरत्या संतोशान म्हणलो एक पुढच्या म्हाका सुटका जाली म्हणून पासपोर्ट आनी पयशे मेळ्ळे तांतू तावन ताका सुटका मेळ्ळी कितलो संतोश ताका भारी संतोश ताज्या मागीर ताजी घरची येवन म्हणली आमकां एक पुढच्याक सुटका जाल्ली बरी जाली म्हणून हें खाली एका पासपोर्ट आनी पयशांक पूण आमकां सगळ्यांक जेजून ताणें कालें केलां म्हणून सांगल्यार ताजें जिवीत आमच्या खातीर दिवन आमकां पातकातावन सुटका दिल्या आनी तशें म्हणटा आसतना आमी कितल्या उर्बेन आनी हुरूपायेन जेजून आमकां दिल्ली सुटका आनी सोडवण ती बघून आमी उल्हासूंक जाय दोगां तेगांनी न्ही सगळ्यांनी सांगाता मेळोन पुरत्या काळजान आनी पुरत्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी आमच्या सगळ्या जिवान ती जेजून आमकां सुटका दिल्या म्हणून आमी बघत जाय प्रत्येक जावन आमी ह्या पास्काच्या काळार आसा एक हप्तो हें फेस्त आमी आचरण करता कशें नातालांचें फेस्त एक हप्तो आचरण करता तशेंच हें फेस्ती एक हप्तो कित्याक म्हळ्यार एका दिसान तें फेस्त आचरण कर मुग्दोवचें जालें न्ही तितलें मात न्ही वर्सांतले पुरा आयतारी हें फेस्त आमी आचरण करता जेजूच्या जिवंतपणाचें कित्याक म्हळ्यार तें फेस्त नासल्यार आमच्या जिणेक अर्थ ना मोलूच ना आमी सकाळी मनीस बरें करतात मरतात आनी मुग्ध जाता पूण जेजू एकलो मात मरना तो जिवांत उठला आनी आमकां त्या वरवीं आमच्या भावार्था मोल आसा त्या देखून हें व्हडलें फेस्त हें चिल्लराचें न्ही देखून आमी सगळ्यांनी ह्या फेस्ताचो अर्थ समजून घेवया गंभीरता गुंडाई ताजें गन आनी पुरत्या काळजान पुरत्या मनान संतोशान जेजू जिवान जाला वय म्हणून कळचें आमच्या कंतार आमी म्हणटा आसतना तळी भेटून जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां सयतला पयला आज जेजून आमकां सयतला पयला जेजून आमकां सयतला पयला आज जेजून आमकां सयतला पयला जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या आज जेजून आमकां सुटका दिल्या
Alleluia gaulun santosan tario pedrucci sukam maimatinya. Alleluia gaulun santosan tario pedrucci sukam maimatinya. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Arrogant God, Jesus. Glad God, Jesus. My God, God, Jesus. God, Jesus. Hallelujah. 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 So सोमी जेजू जीवन जाला वर्तें जैत संवसारांत ताणें एकल्यान मात्र जोड दिलें उबें रावया. आमी उबें रावन सोम्या करच्या बसो मागीर आसा बसो मागीर आसा. ताणें जैत जोडला आनी तो सोमी जेजू जीवन जाला म्हणून कोणें सांगचें कशें कळचें आमकां हर एकल्यांक पळयतना कळचें. आमी एका सोडवणदाराक फाती येता आनी तो मरणांतावन जिवांत जाला सक्कड देवा बरी तो न्ही देखून कोणाक पळयताल्यां कळचें हांचो देव बारी स्पेशल. हांचो सोडवणदार तो काले म्हूण सांगल्यार सगळ्यां बरी न्ही तें कळचें. कशें म्हूण सांगल्यार आमच्या संतोश बरीत जिणये वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं आमच्या हुरुपा वरवीं उर्बे वरवीं आमी रडकुऱ्या बरी बसल्यार कोण एट्रॅक्ट जातात कोणी एट्रॅक्ट जायनात. कोणाकी आकर्शण बघना आमच्या थंय न्ही सोम्या थंय देखून आमी जावन आसा जेजूचें तोंड आज संवसाराचेर. मनीस जेजूक आमच्या मुखांतर पळयतात आनी त्या देखून जर तर आमच्या थंय राग आसा मुखां तोंडां प्रभावन आसात चाप्प्या आसा जाल्यार कोण एट्रॅक्ट जाता कोण आकर्शीत जाता जेजू थंय कोणी जायना. देखून कितें आमी गायता पळय तें आमकां बगचें. काल्याक म्हूण सांगल्यार येदें व्हडलें एक अजाप संवसारांत जाल्लें आनी आमी ताका साक्ष जावन आसा. तो आमच्या मदें आसा. ताणें आमकां जिवीत दिलां ताणें आमकां बाचाव केला. चिंतया आमी जर तर जेजून सुडका जोडून नासली जाल्यार आमची परिस्थिती कितें आसतली म्हूण सांगल्यार कशें आदाम आनी येव देव येता आसतना रुखाच्या पाटल्या कुशीन लिपोवन बसलीं तशी परिस्थिती. कितेंगी सोर उरलें बगता मनशाक देखून आनी एकल्याचें तोंड पळोवंक जायना. तशें देवा मुखार आमी चुकीदार गुन्यांवकार गिल्ट फिलिंगांत आसताले पूण जेजून आमकां खालें केलां म्हळ्यार तें पुरो खांड सोडलां. देखून आमी देवाक बाप म्हूण उलो करचें भाग ताणें आमकां फावो केलां. आनी अशें आमी गायत आसतना आनी उलयत आसतना आमच्या जिणेंत आसलो उल्हास आनी हुरूप पळयतना मनशाक ओडणयेचें जेजू थंय विशिश्ट आमचो देव विशिश्ट आमचो सोडवणदार म्हणून आमी जेजूक परगट करचें. आज आमी पळयता जेजून ताच्या शिसां सांगचें तुमी हाका साक्षी जाताल्या. जेजू जिवन जाला तो डायरेक्ट मनशा लागीं उलयना तो उलयता आमच्या मुखांतर. आनी त्या पासून आमी कांतार म्हणटा आसतना पुरत्या काळजान पुरत्या सक्तेन आनी ताच्या उपरांत अर्घ होकलाप दिता आसतना संपूर्ण सक्तेन आनी आनी उल्हासान उर्बेन आमी तें करीचें. आयचो दीस देवान आमकां फावो केला. आमी हे परब जोडून काणगेच्या तली संगतीनी हो वेळ हो दीस देवान ताच्या दयेन आमकां दिला. कितलींशीं मनशां रडतात कुटुंबांनी काल्याक म्हळ्यार तांचो मोगाचो मनीस मोगाचे मनीस आज ना.
तांकां हो दीस फावो जावना देखून आमकां देवान दिला कितलो संतोश आसा जे वर्तें भाग आनी ताका देखून आमी देवाक कितली अर्गां होकळाप दिल्यार तें म्हणेच कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्लें तें इनाम देणें तें आमी पयशांनी आनी खंयच्याय ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आनी संपन्मुलांनी संगतींनी आमी तें मोलाक लेखीत करूंक जायना तितलें वर्तें देणें देवान आमकां दिलां आनी सांगात आसा जेजून ताणें कुर्सार मुकोळून ताजें जिवीत ताणें अर्पून आनी पुनर्जिवंतपणा मानिफात ताणें आमकां हें वर्तें देणें दिलां आज आमी एक विशय नियळटा आयच्या दिसा तो कोलो म्हूण सांगल्यार जो मनीस जेजूक भेटता जो मनीस जेजूक भेटता ह्या खंयच्या मनशाक जेजू ताजें दर्शन दिता त्या मनशा थंय बदलावण 100% 100% जाताच तो मनीस तसोच उरना पयल्याचे बरी उरना उरल्यार ताका जेजूची फुर्ती वळख जावना म्हूण अर्थ आमकां जाय तितलीं उदाहरणां निदर्शनां पवित्र पुस्तकांत आसात कोण सकडी जेजूच्या संपर्कांत आयले इन कॉन्टॅक्ट विथ द जीजस कोण सकडी जेजूक भेटले तांच्या जिणेंत वर्ती बदलावण जाली ती मनशां विंगड नोवेंत जाली ती पुराय कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणाक जेजू भेटता कोण जेजूक मेळटात तांच्या जिणेंत खंडी जावन वर्ती बदलावण येता हे आज आमी हो विशय आज आमी नियाळटा आमी पळयल्यार जुवो बावतिस्तान म्हळें पळया देवाची शेळी म्हणून आनी ताज्या उपरांत ते आयकल्ले दोग शीस जेजूच्या फाटल्यान गेले आनी जेजून फाटीं उवन विचारलें तुमी कोणाक सोदतात म्हणून जेजू पुरो कळटा पूण जाल्यार जाप तांचे तावन जाय आसलें आनी ताणें कालें विचारलें म्हूण सांगल्यार तूं खंय रावताय खंय रावताय आमकां बारीक गरजेचें खंय वेचें जाल्यार मनीस ताजो एड्रेस खंय म्हणून कोणाय मनशा लागीं आमी वेचें जाल्यार पयलें काल आमी सोदता म्हळ्यार संपर्क एड्रेस सोदता आमी देखून तांणी विचारलें दोगांनी तूं खंयचे कडेन रावताय आनी जेजून कालें म्हळ्यार येया आनी पळया आनी ते गेले दोगी जाण गेले आनी ताच्या मागीर तांणी कालें पळयलें आमकां पवित्र पुस्तकां सांगूं ना ताजें ऑफीस बरें आशिल्लें एअर कंडिशन आनी ताजे मागीर ताजें घर व्हडलें आशिल्लें ताजें डायनींग टेबल व्हड आशिल्लें बरें बरें थंय जेवणां आशिल्लीं तें बरें कांय सांगूं ना कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं तें कांय नातिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता सुवार्थेंत जेजून ताच्या प्रसंगान सांगचें कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसा मनशा पुता मातयेन तेंकू सयत सुवात ना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तो तितलो गरीब आनी तो तितलो गिरेस्ती जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें दिल्लें इतलें संवसारांत कोणें दिवना ताका माटे आनी गोंटेर आनी घर नाका ताका कित्याक म्हूण सांगल्यार हो सगळो संवसार रचलो ताणेंत सैतानान म्हळें तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार तें सगळें तुका दिता म्हणून कळ्ळें पोटी जेजून म्हळें तूं पोटीचो बापाय म्हणून देवसाराक काय लागे म्हूण सांगल्यार हे सगळो संवसार रचलो जेजून तूं देवानच देखून त्या देवसारान जेजू खंय जावन दिवचें आनी तशेंच जेजू ताका घर नातलें तो एका घरांत जियोसो व्यक्ती न्ही तो कित्याक म्हळ्यार हो सगळो संवसार ताचो ह्या संवसारांत ताची सक्कड मनशांचें काळीज ताजें बिडार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजून जियोवचें आमच्या काळजांनी आनी आमच्या मनांनी आमच्या जिणयेंत देखून ताका एक घर एक कूड एक ऑफीस आनी परत गरज ना ताका आमकां भोव गरजेचें जालें म्हळ्यार ते शीस गेले आनी ताच्या मागीर फाट येवन काल गेले म्हूण सांगल्यार ताणें ताच्या इश्टांक आपोवन व्हेलो आनी ते म्हणले आमकां मेस्सिया मेळ्ळा म्हणून तो खंयच्या कडेन रावलो गी त्या राती आनी तांणी खंयच्या कडेन रात पाशार गेली गुत्तना पूण तांकां इतलें बरें लागलें गी जेजूचो सहवास आनी सांगात तांणी म्हळें आमकां बसयलो सोडवणदार मेळ्ळा तुमी येया कोण सक्कड मनीस जेजूच्या संपर्कांत येतात कोण सक्कड मनीस आपल्या काळजांत जेजू जागो दितात ते मनीस दादोशी जातात
संतुष्टी जातात, कंटेंटेड, संतुष्टी जातात. तांच्या जिणेंत उणेपण तांकां बगना. देखून ते दादोशी जातात म्हणटा आसतना दौलत, धन, अधिकार आनी तांबे नांव सडलां म्हणून अर्थ न्ही. ते आसल्या सकाळां लागीं संतोश आसा म्हूण ना, पूण कोण जेजूच्या संपर्कांत आसात आनी ताज्या मागीर तो तांच्या जिणेंत आसा, म्हळ्यार आमच्या काळजांत आनी मनांत आसा जाल्यार आमी निजा की दादोशी भागी मनशां उरलें कांय नातल्यार इवड न्ही. थोडे मनीस आपणा लागीं आसलें संपूर्ण रितीन सोडून वचून एकांतपणी जिणी करचिली तांणी. तांच्या लागीं आशिल्लें मस्तू तांकां ताची काही गरज बगोना आनी ताका देखून ते वचून खंयी विंगड एकांतपणी जिणी करचिली संतुश्ट जिणी. आनी तांकां पळोवन मस्त मनीस आयिल्ले तांचो पाटलाव कर. आमी पळयता मठाधिपती आंतोलो व्हडलो ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो मनीस. ताच्या आवय बापूय सरली भयण आसली, तिका खासर केली आनी ताच्या मागीर वचून तो माठ्या भितर बसून जिणी करचिता कोणाकी मेळनासतना. आनी लोक ताजे ते सादें जिवीत, मागण्याचें जिवीत पळोवन कितले मनीस ताचो पाटलाव करना आयले म्हूण ना. कित्याक म्हळ्यार ताजे जिणेंत संतोश आसलो, ताजे जिणेंत तृप्ती आसली, ताजे जिणेंत दादोसकाय आसली. मस्तू ताच्यान आसले म्हूण न्ही, झिरो आसलें, पूण मनीस ताज्या फाटल्यान आयिल्ले मस्तू. खंय तावन शिकलो? जेजू तावन. ताळये पेटून गीत गावचे वर्ते उर्बेन आनी हुरुपान. सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करया, सौम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करया, सौम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सांगा, सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करया, सौम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव. सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव. संवसारार ताचे नाव सदां सदैव साव. रस्ता म्हाका वाकानू देखून गायता हांव. सोमेस्त कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव. सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव. संवसारार ताचे नाव सदां सदैव साव. रस्ता म्हाका वाकणू देखून गायता हांव. सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करया, सौम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करया, सौम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सोमेस्तान बरें केलें सौम्याचे नाव. पिडेस्तान कोण केलें व्हरतें ताचे नाव. मेल्लेल्यांक जीवन केलें पवित्र ताचे नाव. सांडून गेल्या पाटी हाडू जिवीत दिल्लें नाव. सोमेस्तान बरें केलें सौम्याचे नाव.
पिडेस्तान केले परते ताचे नाव मेलेल्याक गूण केले पवित्राचे नाव सांडून गेल्या पाठी हाडून जिवीत दिले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा दिवून स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा दिवून स्तुती ताची करया संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिले नाव पातकांतावन सुडका दिवन बचाव केले नाव संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उसवाड दिले नाव पातकांतावन सुडका दिवन बचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा दिवून स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा दिवून स्तुती ताची करया सोम्याच्या नावात महिमा दिवून स्तुती ताची करया सोम्याची करया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, glab Jesu, महिमा Jesu, स्तुति तुका Jesu, जय जय तुका Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah. 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 San Paulo फिलिपिकारांक बरोवनो तो खाला म्हणटा की म्हणून जाल्यार सर्गी आनी भुमीर सोम्याच्या नांव वापरास जेजूच्या नांव वापरास वर्ते नांव दुसरें नांव म्हणून आनी तो खाला म्हणटा म्हळ्यार सक्कड दिंबी सक्कड मनशांनी ह्या नांवाक दिंबी मोडूंक जाय सक्कटांनी कित्याक म्हळ्यार जेजून ताका अति उंच उबारला कित्याक म्हळ्यार तो कालतो जाल्लो आनी त्या देखून सरकार आनी संवसारांत हें नांव वर्तें नांव त्या नांवांत इतली सकत आसा की देवसार सयत भियोन पळोवन धांवतात जेजून तांकां धांवडायलें आनी जेजूचें नांव काडून कोणी जर तर फॉर्मायता जाल्यार तो वळी देवसार धांवतात पळोवन तितली सकत ह्या नांवांत आसा जेजूच्या नांवान तोंट्यांक उठ आनी चल म्हणटाना ते उठोन चलतात जेजूच्या नांवान तुजी पिडा गूण जावं म्हणटाना मनीस गूण जातात हें कितें दाखोवन दिता म्हणटा जाल्यार इतलें वर्तें नांव जेजूचें सरकार आनी संवसारी ह्या नांवा परस वर्तें नांव दुसरें ना हें नांव तूं दाखोवन दिता काल म्हण सांगल्यार ताणें आमकां सोडवण हाडली येशुवा पातकातावन आमकां ताणें सुटका दिली आनी ताजे उपरांत
ताच्या सिसान दिश्टी पडटना समाधान तुमकां तो म्हणलो कोण सकडी गोंदोळांत आसले दुबावांत आसले डिस्टर्ब्ड टेन्शनांत आसले भिरांतींत आसले आकांतांत आसले तांकां सगळ्यांक जेजून म्हळें समाधान तुमकां लिजाकी ते शीस भियान आसले भिरांतीन आसले आनी तांकां समाधान मेळ्ळें तांणी तें समाधान भोगलें आतां गरज कालें म्हूण सांगल्यार रसला म्हाका वाकाणू कालें करूंक जेजूचें नांव गाजोवंक आनी गावंक ताणें आमकां जिवीत दिलां जेजून ताणें आमकां समाधान दिलां ताणें आमकां शांती दिल्या आनी तें भोगल्या आमी जेजू आमकां मिसांव दिता आमी वचून आनी एकल्याक जेजूचें नांव परगट करूं आमकां जेजू तें मिसांव दिता आमी खाली स्विकार करूं मात न्ही बगर आमी तें दिवंकी आसा आमी केदाळे ब्लॉक करून वचो जेजूचें नांव आमच्या लागीं आयल्या उपरांत तें पाशार जावंक सोडिचें जेजू आमकां हर एकल्याक ताजी हातेरां करून उपयोग करता आनी आमी सोडिचें आमकांच जेजूचे हातेरां जावंक ते बाग थोडे फावटी इल्लेशे कश्ट भोगतात म्हाका काय लायक म्हूण बगूंक पुरो पूण हें बाग सगळ्यांक मेळना जेजून आमकां हातेरां करून विंचचें ताजी हातेरां करून ताणें विंचचें तें आनी त्या पासून आमी संतोश पावूंक जाय जेजूचें नांव सगळ्या संवसारार गाजोवच्या खातीर ताणें आमकां विंचून काडल्यान देखून आमी संतोश पावूंक जाय आयज तो विशय जो कोण जेजूक भेटता या कोणाक जेजू आपलें दर्शन दिता या ताका तो मेळटा की तांचें जिवीत तो परिवर्तन करता तो तें बदलिता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करया देखून आमी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर मागया देवा लागीं मागया पवित्र आत्म्याक आमचे धाडूंक पवित्र आत्म्या लागीं मागया आमचे भितर ताणें येवंक आमच्या काळीज आनी मन ताणें उक्तें करूंक आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाचें उतर आमी स्विकार कर नियाळ करूंक आनी तशेंच आमी सोम्याक भेटोवंक आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक गरजाची कृपा आमकां दी म्हणून आमी मागया सोम्या लागीं पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर ह्या घडये देवन येवं दी म्हणून पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी आतां मागया गीत गावया पवित्र आत्म्याचें पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे इळीतु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳೀತು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಪವ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಪರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಪರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 Hallelujah. हे पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्यांचेरी देवोन ये आमचे मोतूस वाडाय आमचे काळ जमना उक्तींग कर आमकां उर्बेवंत कर देवाचें उतर सोम्याचें उतर आमी आयकुचें तें आमी समजोवंक अर्थ करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोवंक आमकां हर एकल्यांकी तुजी कृपेदेणी आमकां दी आमचे ते राव आमचे काळीज तुजें मंदीर कर बिडार कर आनी ह्या वरवीं आमचे ते आसले सगळे अडकळी बांदपास तुटून वचून दीत आमकां देवाचें मंदीर कर तुजें मंदीर आमकां कर सोम्या जेजूचें मंदीर आमकां कर आमच्या जिवाच्या हर एका कणा कणांनी तुजो आत्मो तुजी सकत वळोन येवं दी उबेरलो कडेस सोम्याचीं उतरां आमी आतां आयकुया सांजून बरिल्ली सुवार्त अध्याय 7 वळू 40 आनी 5 तावन मुखार पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी ताचे लागीं विचारले ताका तुमी धर्न हाडलो ना कित्याक पाऱ्यांनी जाप दिली हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना फारिजेवांनी तांकां म्हळें तुमी ताका पिसवल्यात गी आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फारिजेवां पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानलें आसा नियमशास्त्राचे वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप बेजला थंय जमलेल्या फारिजेवां मदें निकोदेम एकलो तो आदीं जेजूशीं गेल्लो ताणें ताचे लागीं म्हळें एक मनीस कितें सांगता तें पळयले शिवाय वा तो कितें करता तें पळयले शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे ते ताका म्हणले तूं एक गलिलेगर काय पवित्र पुस्तक वाच गलिलेतावन कोणी प्रवादी उपजना म्हणून तुका कळटलें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त
आतां बस जो मनीस जेजूक भेटलो जेजू ह्या संवसारांत आशिल्ल्या वेळार आनी ज्या मनशाक जेजू भेटता ताच्या स्वर्गारोहणाच्या उपरांत दर्शनां जावं पुरो या कोणाय मनशा मुखांतर जावं पुरो या देवाच्या उतरां मारिफांत जावं पुरो त्या मनशा तें बदलावण आयल्या शिवाय रावना बिलकूल. एखादो वेळ येना जाल्यार त्या मनशाचें काळीज आनी मन उक्तें ना म्हूण अर्थ. तस जाल्यार मनशाक कांय करूं जायना. जुदासी आसलो जेजूच्या शिसा सांगाता 3 वर्सां पूण ताचें तें कांय बदलावण येवना. कित्याक म्हळ्यार तो एक मनीस आपलें काळीज आनी मन घट्ट टायट दन रावलो. ताका कोणें कांय करूं जावना. ताका सक्कड लोकांक तें परिवर्तन आयलें ताजें तें येवना. कोणे सक्कड मनशांनी आपले कान दोळे उक्ते दवरले आपलें काळीज उक्तें दवरलें मन दवरलें त्या सक्कां तें परिवर्तन आयलें बदलावण आयलें. एक जेजू विरोध करनासले आनी जेजूच्या पंगडा भितर आसलो जुदास एकलो. तो एक आशा दवरनासलो ताज्या जिणयेंत रोमांतावन सुटका मेळटली आनी तो वळो आपणाक कांय बरें स्थान मेळटलें दुडू मेळटलो अशी कांय आशा दवरनासलो. पूण देखून तो बदलूंकूच ना तो मनीस. तोरे फावटी आमी मस्त मागणे रजाराक आयल्यार वांटो घेतल्यार आमचें तें बदलावण येना जाल्यार ताका कारण कालेंगी म्हूण सांगल्यार आमी पळयचे आमचें अंतस्करण झट्टीकरण कालेंग म्हूण सांगल्यार आमी देवाच्या उतराक ताज्या कुशेक आमी उक्तीं आसावंगी या आमच्या कुशा प्रमाणे देवाक बदलूंचे प्रयत्न करना सावंगी म्हणून. 2004 इसवेंत एक फिल्म आयिल्लें तुमच्या पैकी थोड्यांनी तें पळयलां जावं पुरो. द पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणून आमी पळोवंक गेल्लो. म्हज्या फाटल्यान एकलो बसून आसलो तो मनीस क्रिस्तांव न्ही. कित्याक म्हळ्यार ताका पळयतना कळ्ळें म्हाका काल म्हळ्यार तो क्रिस्तांवचो न्ही म्हणून. आनी पिंतूर पळयतना तो मनीस हेर धर्माचो सुस्कान रडटालो तो मनीस प्रायसो. कित्याक म्हळ्यार तें पडद्यार कालें पळयतालो तें पळोवन ताका इतलें भगलें की तो मनीस कंटिन्युअस एक पुटी न्ही सुमार वेळ रडत रावलो तो. ह्या फिल्मा वरवीं मस्त मनशांच्या जिणेंत बदलावण आयल्या. मस्त मनीस जेजू विशयान कितें सूख अभिप्राय आसले हेर मनीस पुरा ते पुरा जेजू विशयान सारकें समजूंक शकल्यात. इजाया प्रवादन सांगले बरी तो एक गाय जालो मनशा कुळा खातीर आनी सगळी ताजी कूड वयर तो सकल पर्यंत गाया बरीत जाल्ली. मेल गिब्सनान त्या प्रमाणे त्या पिंतुरांत पिंत रायलें जेजू मनशा कुळा खातीर कशें एक व्हडलो गाय जालो की म्हणून. हे फिल्म मस्त मनशांक प्रेरीत करून पावलें. हे करता आसतना शुटींग करता आसतना त्या मनशां पैकी थोड्या मनशांक थंय बदलावण आयली. सामान्य जावन एक्टर्स तांकां पयशे दितात तांचें काम करतात वेतात. कितें डायलॉग दिलें आनी त्या मागीर कितें तांकां कंतारां सांगून दिलीं तें तितलें करून वेतात. ताज्या मागीर तांकां तांतूं इनवॉल्वमेंट आसना. म्हळ्यार ते सत गी फोट गी नीज गी तें परत ते चिंतूंक वचनात. तांकां तांच्या सांबावान पयशे मेळ्ळ्यार जालें आनी त्या मागीर ते कान गेले आनी गेले तांचें काम करना. ह्या फिल्मांनी ते इनवॉल्व जावंक वचनात. गेले जाल्यार तांचें व्यक्तित्व कितले फावटी बदलचें आहलें तें तेंच आसता. तांचें पर्सनल जिवीत आसता आनी पडद्यार कितें करूंक आसा शुटिंगा वेळार तें करतात आनी वेतात. पूण हें फिल्म करता आसतना थोड्या मनशां तें बदलावण आयिल्ली आनी ती तांणी जावन सांगिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या पैकी एकलो आसा बाराबस एक्ट केल्लो सोर. ताचें नांव पेद्रो सारुबी म्हणून इटलीचो तो.
आनी ताणें फिल्म जाल्या उपरांत ताणें एक साक्स बरयली. ते साक्सेचें नांव काय म्हळ्यार बराबस टू जिजस, कन्वर्शन बाय ए लूक अशें म्हणून. बराबस जाता न्हू जेजू क्रिस्त, परिवर्तन एका दृश्य वैरी म्हणून. हाचो अर्थ काय म्हळ्यार बराबस एक लुटकार, चोर. तो चोर आनी लुटकार म्हळ्यार अर्थ काय म्हळ्यार तो आनी एकला ते पाप बिरमत पळोवचो मनीस न्ही. ताणें पाप बिरमत पळयल्यार आनी एकल्या लुटूंक जायना ताणें. हर एकल्या मनशाक एक मांसाचें काळीज आसता, पूण थोडे मनीस ते इतले घट करून घाण येतात की तांकां आनी एकलो मनीस तो पाप गी जोर गी तें पळोवंक वचना. तांकां कालें जाय गे म्हूण सांगल्यार लूट जाय. त्या देखून ते कालें करतात म्हळ्यार ते लुटतात, कोणाकी कितेंय जावं ते लुटतात. आनी त्या देखून तांचे काळीज घट करून घाण घेतात. तांणी सांगच्या प्रमाणे ते लुटकार सोर बराबस त्या वर्गाचो आनी ताचो स्वभाव काय म्हूण सांगल्यार क्रूर पेट्या बरी. ते काय करतात, काळोखान बांदून घाल्ले पेटे. कोणी मनीस म्हणल्यार घास मारूंक तयार आसतात, तसलो स्वभाव तांचो. थोड्यांक तेच प्रमाणे पोसून दवरतात पेट्यांक. कोणी मनशांनी येवन कितेंय तांकां लुकसाण करिनाशें रक्षणा खातीर असो जाल्यार पेट्यांक पोसून दवरतात. देखून तो म्हणटा ह्या बाराबासाचो स्वभाव तो आसलो. स्वता एक्ट केल्लो मनीस पेद्रो सारुबी म्हण ताचें नांव. मेल गिब्सनान ताका खालें म्हणलें गे म्हूण सांगल्यार तुजें एक्ट येता पर्यंत म्हळ्यार जेजूक भेटता पर्यंत तुवें ताका केदाळय पळोवंक ना. त्या सेटाचेर मात्र तुवें ताका पळोवंक, ताचे पयलीं केदाळय तुवें ताका पळोवंक ना म्हणून. आनी आमी ते फिल्म पळयतना आमकां कळटा कालेंक म्हूण सांगल्यार पिलात लोकांच्या बोबाटेक वळख जावन फाटल्यान ताजी बायल ताका सांगून धाडटा. तो एका द्वंद्वंत शिरकता आनी अशा वेळार तो एक ट्रिक उपयोग करता. कालेंक म्हूण सांगल्यार वर्सा एक फावटी फेस्ताच्या परबेच्या वेळार एका सोरा सोडूंक आसा. देखून जेजूक म्हणी कांय सोडयांगी म्हणलें ते चिंता पाठोवन तो कालें करता म्हूण सांगल्यार आळे परबेच्या वेळार एकल्याक सोडूंक आसा अशें म्हणून. आनी बाराबासाक थंय हाडटात. लोक इतलो उसांबळ जालो की बाराबासाक सोड म्हणून. बाराबासा सोड. मागीर हाका कालें करचें हांवें जेजूक, ताका कुर्साय लिजा कितें मरण कोणा मेळत जाल्यार म्हळ्यार बाराबासाक. आनी मागीर ते लोक कालें म्हणटात म्हळ्यार त्या बाराबासाक सोडू आनी जेजू कुर्साय अशें म्हणून. आनी त्या बाराबासाचो संतोश इतलो न्ही विशेष, कित्याक म्हळ्यार ताणें स्वप्नांत ती चिंचे बरी ना असली सूख केल्ल्या मनशाक सुटका मेळत म्हणून. जेजू ह्या संवसारांत आयलो काल्या खातीर म्हळ्यार कोण पातकी आसात पळय तांकां सुटका दिवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी ताणें त्या वेळार एकल्या मनशाक सुटका मेळची बरी केली. ताच्या पाशांवाच्या वेळार कुर्सारी कशें ताणें केलें आनी पाशांवाच्या वेळार असल्या एका अट्टंग सोराकी ताणें सुटका मेळाशी केली. आनी इतलो ताजो संतोश घे तो ताज्या कुशीन आसल्या सोजेरांक पळयता आनी प्रत्येक जावन मुखेल सोजेर आनी ताका पळोवन हांसता. कसले हांसो, हांसो कसलो म्हळ्यार व्यंग्य हांसो. तुमी म्हाका जैलांत घाल्लो न्ही आनी हांगा हाडलो कालें करूंक म्हाका फाशी दिवंक म्हणून तुमी हें परत प्लॅन करून हाडलें न्ही. आनी आतां पळया ताज्या उपरांत उजवो दोळो मारन ताजो बंद केला, एक दोळो मात्र अर्दो उक्तो आसा. आनी हो बाराबास पळयता आपणाक सुटका मेळ्ळी कोणा वरवीं, ह्या मनशा वरवीं. आनी ताज्या तोंडाक तो पळयता आनी जेजूच्या तोंडांत तावन कितें पळोवंक मेळटा ताका. मोर जें आसलें तुवें आनी म्हाका शिक्षा म्हणलें सुरसुरे जेजूच्या तोंडार नात. आनी बाराबास ताचेर घाल्ली दिश्ट तो संपूर्ण रितीन परिवर्तन जाता. चारित्रीक म्हळ्यार जें कितें बायबलांत बरयलां तें न्ही, हें द पॅशन ऑफ क्रायस्ट फिल्म एक्ट केल्लें तांतलो मनीस
हो एकदम जिनियंत काल्यांक म्हणून सांगल्यार नास्तीक आनी ताज्या उपरांत त्या रुपार आशिल्ल्या मनशाक ताका सोदून हाडलो आनी जिणी कांय बरी नासली देखून तो जेजूच्या तोंडाचेर दिश्ट घालता आनी त्या दिश्टीन ताका कालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार अनुकंपा कंपॅशन ताजेर गेल्ली दिश्ट कालें आसा आंगार पुरते पुरो गाय आसात आनी तसो एकलो मनीस ह्या मनशाचेर बाराबासाचेर दिश्ट गेल्ली पळोवन तो मनीस भितर ताजें काळीज परत कळटा ते कसले नमुन्याचे मनीस काटकायचे मनीस काटोर मनीस आपले काळीज धारून करून फातरा बरी केल्ले मनीस आनी जेजूक पळयना फुडें ताजें काळीज परिवर्तन जाता आनी तो बदलता तोळ पर्यंत तो देवातावन पयस आसलो मनीस पूण ह्या एका दृश्य वरवीं तो बदलता तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी देखून तो कांय करता म्हळ्यार ताजी साक्ष अशी बरयता बाराबास टू जिजस म्हळ्यार बाराबास जावन जेजू कशें एका दिश्टी वरवीं कोण सकडी मनीस जेजूच्या संपर्कांत येतात ते मनीस बदलतात ताका एक साक्षी दुसरो मनीस आसा मेल गिब्सनान हें पिंतूर सबार भासांनी लातें इंग्लीश ग्रेक आरामायक आनी ताज्या उपरांत स्पॅनिश असल्या सकड भासांनी तें आंतरराष्ट्रीय मट्टाचें फिल्म करूंक चिंतलें देखून तातूंत एकलो एक्टर एकलो न्ही सबार जण विंगड विंगड गांवचे ताणें विंचून काडलेले आनी एकलो एक्टर विंचून काडलेलो मुस्लीम पॅरिसाचो तो फिल्मांत एक्ट केल्लो मनीस आनी ताज्या उपरांत ताका ताणें कालें जावन विंचून काडलो की म्हूण सांगल्यार सोजेरांचो मुखेली टेंपल गार्ड देवळांत मुखेली आसतात ताजो मुखेली जावन ताका ताणें विंचून काडलो आनी ताज्या उपरांत ताणें जेजूक मारूंक आसलें एक फावटी ताणें दिल्लो मार तो एक्ट करन मारसो तो पूण आनी कालें केलें म्हूण जाल्यार कळनासतना दिल्लो मार सिद्ध दिलो ताजी जडा इतली आसली की तो जेजूचो एक्ट करतलो कॅविजियल तो दुखीन वळवळून थंयंत हाड पडलो गे आनी ताज्या तोंडांत असली गाळ आयली हांवें ती दिवनो जाली म्हणटलो तो हे फिल्म जाले उपरांत हो मुस्लीम तो परिवर्तन जालो क्रिस्तांव जावन ताज्या लागीं विचारलें तूं काल्या खातीर बदल्लोय तुका दिल्लें कालें एक्ट करूंक मात्र न्ही काल्या खातीर बदल्लोय तूं ताका तो जाप दिता काले म्हूण सांगल्यार त्या एका प्रामाणीक मनशाक निरापराधी मनशाक अनावश्य ताका शिक्षा दिली आनी तें पळोवन म्हाका काळीज म्हजें कळवळ्ळें कित्याक म्हूण सांगल्यार ते ताका दिवची शिक्षा न्ही ती बरें केल्ल्या मनशाक प्रामाणीक मनशाक निरापराधी मनशाक देखून आपणाक तें तोडवंक ना ते मस्तो मनीस बदलतात सामान्य जावन जुदेव आनी मुस्लीम तांणी कन्वर्शन जावचें बारी उणें तांच्या मतीन इतलें घालनासतात की देखून ते सादारणाचेर परिवर्तन जायनात पूण हो मनीस बदल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें तें पिंतुरांत लागीं जावन पळयलें जेजू खंयच्या रितीर कश्टिलें आनी ताका बगलें काल्याक म्हळ्यार निरापराधी मनशाक शिक्षा दिल्ली ती सारकी न्ही म्हणून ताका बगलें आनी देखून तो परिवर्तन जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा तिसरो एकलो व्यक्ती आसा तो लूक लायनेल्लो म्हणून तो ल्हान आसतना क्रिस्तांव ताज्या मागीर कालें जालें म्हूण सांगल्यार देवातावन पयस गेलो नास्तीक जालो नास्तीक म्हूण सांगल्यार देवाक पातयेत नासलो मनीस एका स्त्रिये संगी जियेतलो भुरगीं आशिल्लीं खाजर जावना आनी असले एक जिवीत तो जियेतलो आनी ताका दिल्लो रोल कोलो गे म्हूण सांगल्यार जुदासाचो आनी ह्या फिल्मांत एक्ट केल्या उपरांत हे सगळें ताणें इतलें बरें करून अर्थ करून काण गेलें की ताज्या जिणयेचेर दिश्ट गेली ताणें आनी ताणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार ते फिल्म जाल्ल्या तक्षणा थंय आसल्या पाद्र बागडे फादर बाटुनेक म्हणून ताज्या लागीं ताणें आपणा कुमसार जायचें म्हूण सांगलें कितलें वर्सां उपरांत तो कुमसार जालो आनी मागीर ताज्या पाद्र बागडे सांगून ताजें ओट्टूक सांगात रावचें आशिल्लें तें जिवीत ताणें साक्रामेंतांत बदलूंक ताणें पाद्रबा लागीं विचारलें आनी त्या भुरग्यांक ताणें कालें केलें म्हळ्यार ओल लायलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
कोण सकडी मनीस सौम्य जेजूच्या संपर्कात येता त्या मनशाचें जिवीत बिलकुल बदलता, खंडी जावनी बदलता. जेजू ते बदलिता. केदा लागीं म्हूण सांगल्यार जर तर आमकां मन आसा जाल्यार जेजू आमचें जिवीत बदलिता. आमकां मन आसा जे मात ना जाल्यार कांय करूं जायना. जूद आसा की जेजून बदलूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार जूद आसा बदलूंक तयार नातलो मनीस. फारिजेव तांकांय बदलूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार तांकां बदलूंक तांकां मन नातलें. तशें जाल्यार मनशाक कांय करूं जायना. कोणाक आशा आसा, कोणाक मन आसा, तशें जाल्यार मनशाक जेजूच्या संपर्कांत येना फुडें खंडी जावन बदलावण मेळटा. आज आमी हांगासर आसा. पात्रोनू माटतीर सान लोरेसाचे भक्तीपण सोलोवच्या खातीर आमी आयल्या. आनी हर एक पोटी ब्रेस्ताराच्या हांगा येता आसतना आमकां जेजू मेळटा पवित्र सक्रामेंतांत. ताजें उतर आमी आयकता. आनी हांगासर आयल्या उपरांत आमच्या जिणेंत इल्लें म्हणी परिवर्तन बदलावण येवंकूच जाय. ना जाल्यार आमी बदलावणांतली मनशां जाल्यार जे कितें वेळ आमी हांगासर करचिला तो एक वेस्ट म्हूण चिंत येता. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मुखार रावनी ताच्या संपर्कांत येवनी मागीर आमी बदलोना जाल्यार इल्लेशें जुदासाचें जिवीत आमचें थंय आसा म्हूण अर्थ. देखून आमी जर तर हेर मनशां बरीं पळय, ही मनशां पळयात, तेगाय हे तेगी मनीस जावं पळय बाराबासाचें एक्ट केल्लो, जुदासाचें एक्ट केल्लो, आनी ताज्या उपरांत वो प्रमुख द्वारपालक या कालें देवाळाचो सोजेर हांकां विसरून काडलें काल्याक म्हळ्यार एक्ट करूंक मात्र ते तशें दिसतालें देखून परिवर्तन करूं न्ही. पूण कितें जालें म्हूण सांगल्यार ते फिल्मांत एक्ट केल्या उपरांत ह्या मनशाक जेजूचें जिवीत इतलें बरें लागलें की ते मनीस तांच्या जिणेंत परिवर्तन जालें. तशें आसता आसतना आमच्या जिणेंत हर एक पावटी आमी हांगासर येता आसतना जावं पुरो हांगासर ना आमच्या इगर्जांनी सक्रामेंता मुखार बसून जेजूक आमी पळयतना आमच्या लागीं आशा आसा जे आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक जाय, आमचें जिवीत बदलिचें. काल येतावन बदलावण आनी खंयच्याक बदलावण, खंयच्याक बदलावण की म्हळ्यार निराश येतावन भरवशाक. मस्तू नमणेची निराशा आसता आमच्या जिणेंत. जायते फावटी हेरांक पळयता आसतना आमकां निराशा भोगता. काल्याक म्हळ्यार आशिल्लें पावना आनी हेरांक पळयता आसतना आमकां उणेपण भोगता. देखून कलयेक एक आशा आमच्या भितर आसता आनी ती आशा आमकां कालें करता म्हळ्यार खंय व्हरून पावयता म्हूण सांगूंक कश्ट. देखून जर तर आमी संतुश्टी मनशां जाल्यार केदाळाय आमी देवाक हरसूंक आमकां साध्य जाता. आमी संतुश्ट मनशां जाल्यार आमच्या जिणेंत संतोश आसा जाल्यार आमी खंयच्याय वेळार जेजूक देवाक आमी हरसिता. ते हरसूंचे म्हळ्यार सगळें आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार कांतारां म्हणटा ती गजाल विंगड, पूण खंयच्या रितीन आमी हरसिता तें भोव गरजेचें. आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन हे उले येतात की आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन जेजूक आमी हरसूंक शकता की ह्या सगळ्या आसात गोट्टूक म्हणचे आमी कांतारां तातूंत कांय गुण आयनात कांय उपकार पडना. हर एकलो मनीस जेजूच्या संपर्कांत सावासांत आयिल्लो तो बदलता. एक गणीत पळोवया. धर्मदुतांचें कृत्य पुस्तक अध्याय 9 ओळ 17 तावन 22 पर्यंत आमी आतां आयकुया. धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक अध्याय 9 ओळ 17 तावन 22 पर्यंत. तरी भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तक 9 17 तावन 22. इतलें आयकून अनानिया भायर सरन गेलो. घरांत भितर सरन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टीक पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशीन धाडला.
तक्षण सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकळून पडली आनी ताची दिश्ट ताका फाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतास ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामास्कांत शिसां सांगता थोडे दीस सरल्या उपरांत तितले पुरो सावलो ताजें परिवर्तन जाल्लें घडीत आमकां धर्मदुताच्या कृत्य पुस्तकांत 3 फावटी पळोवंक मेळटा. पयले फावटचें हें जेजू सावलाक दिश्टी पडलो आनी तशेंच अनानियाकी दिश्टी पडलो. ताणें वचून सावलाक कितें करीचें म्हूण सांगलें आनी त्या प्रमाणे अनानियाक इल्लोसो डावट येयलो. सोम्या ओत्तून हिंगे मनीस क्रिस्तांवां परत धर्न दोगदूंक बाय सोरलोलो मनीस आनी जेजून ताका समजोवन सांगलें तूं वच आनी अशें कर ताका म्हणून. आनी आमी पळयता काले म्हळ्यार अनानिया आयलो आनी ताणें म्हळें जो सोमी जेजू क्रिस्त तुका दिश्टी पडलो त्याच सोम्यान म्हाका तुज्या लागीं धाडला अशें म्हणून सावलाक ताज्या लागीं म्हळें. आनी त्या वेळार कितें जालें? कालें जालें, कालें ताका पडलें. कवळां कोणाच्या दोळ्यांतलीं? सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळां निकळून पडलीं. एक अजाप जालें थंयसर. आमी अजाप आमच्या हर एकल्यान थंय जावंक जाय, भोव गरजेचें. कारण म्हळ्यार आमचें थंय परिवर्तन येजें जाल्यार आनी जेजू लागीं आमी मागल्ल्याचो फळ आराधन करच्याचो फळ आमच्या जिणेंत आमकां मेळचें जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत हें अजाप जावंक जाय. सावलाच्या मतींत ताज्या मतींत कालें आसलें म्हळ्यार आपूण एक शिकपी मनीस आनी ताजे उपरांत कालें आसलें म्हूण सांगल्यार एक बरो फारिझेव. कित्याक म्हळ्यार व्हडल्या गुरूच्या पांयां सकयल बसून आपूण शिकला आनी त्या पासून तूं कोण्णेय मनशांनी जुदेव धर्मांत क्रिस्तांव धर्मांत वचूं नजो आनी त्या खातीर कोणी येता जाल्यार तांकां बेश्टावंक तो तयार आसलो. ताजे इतल्याक तो स्वंत ताका कोणें सांगलें न्ही आनी ताणें वचून श्रेश्ठ ह्या जाका तो पत्रां घेतली. एकलो गर्वी मनीस इतलो गर्व ताजे लागीं आसलो कोणेय मनशांनी क्रिस्तांव धर्माक येताना ताका तोडूंक जायनासलें. आनी देखून तो भायर सरलोलो. काली गलिलियांत जेरुजालेमांत मात्री भागार आनी एका गांवांत खंयच्या कडेन सकयल क्रिस्तांव हे काल म्हळ्यार जुदेव क्रिस्तांव धर्माक येता तांकां सगळ्यांक दोगदूं. आनी अशें येता आसतना जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी अनानियान येवन ताका मेळ्ळ्या वेळार मागणें केल्ल्या वेळार ताज्या दोळ्यांतलीं कवळां सकला पडलीं. असर्यन जालें. तो कुरडो जालो. आमी अनेक रितीन अजाप हे समजून घेवं येता. तो कुरडो जाल्लो कालांत की म्हूण सांगल्यार धर्मशास्त्री पूण त्या धर्मशास्त्राच्या इतल्या उर्बेन बरलो की सत वळखोंक तो कुरडो जाल्लो. जेजू सोडवणदार म्हणून वळखून तो कुरडो जाल्लो आनी त्या देखून त्या कुरडेपणान हेरांक तो दग दितालो. घराघरांनी वचून तांकां ओडून भायर घालून तांकां मारतालो, तो मारयतालो. आनी कितें जालें म्हूण सांगल्यार ताजी कवळां केदळां सकला पडलीं दोळ्यांतलीं. तो मनीस परिवर्तन जालो, संपूर्ण बदलो. देखून ताका काल म्हणटात म्हळ्यार पर्सिक्युटेड बिकेम पर्सिक्युटेड. म्हळ्यार कोण दगदने दितालो मनीस तो दगदनेक वळख जाल्लो जावन बदललो. आमी कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत पळयता ताणें आपणा विशयां सांगचें कितल्या सकट कश्ट भोगले ताणें. एका वेळार क्रिस्तांवांक ताणें दग दिलें आनी जावं पुरो ते ताज्या मतीन खाताले आनी ताच्या मागीर जुदेवांत कितल्या दगदनेक तो वळख जालो. पर्सिक्युटर आनी एकल्याक दगदूचो मनीस क्रिस्तांवांक तो दगदनेक वळख जालो. तशें करी जाल्यार कालें गरज आसलें म्हळ्यार खालतेपण. एका वेळार तो कालें म्हळ्यार गर्वी मनीस आसलो आनी आतां कालें जालो म्हळ्यार खालतो मनीस जालो. कसलें एक परिवर्तन ताजे थंय आयलें. खंयच्या गांवाक वचून क्रिस्तांव दग दिजे म्हणून भायर सरलो. आमी पळयता आतां वाचल्या उतरां उपरांत साऊल दमास्कांत देवाचें उतर प्रगट करता. तो दमास्का भायर सरलो काय म्हळ्यार थंय कोण सकडी मनीस क्रिस्तांव धर्माक येता तांकां बेश्टावंक आनी तांकां दगदूंक भायर सरलोलो. पूण आतां थंय वचून तो सुवार्ता प्रगट करता. आनी अशें सुवार्ता प्रगट करी जाल्यार तितलें सुलाभेचें काम न्ही. कित्याक म्हळ्यार सकड लोकांक कळीत आसलें जेरुजालेमांत साऊल येता आनी सगळ्यांक तो दग दिता म्हूण सगळी भियान बसुले. आतां वत्तो मनीस येवन सुवार्ता प्रगट करता म्हळ्यार कोण फाटी येतात?
सक्कडी दुबावाच्या दिश्टीन पळयताले आनी त्या वेळार ताका सांगात दिवन आयिल्लो बार्नाबास आमी पळयता सावलान मागीर एक पावटी मेट मुखार काडले पाटी काडूंकूच ना तो मुखल्या सुमार 30 वर्सांच्या चड वर्सांनी ताणें सोम्याची सुवार्ता प्रगट केली आनी त्या तितल्या वर्सांनी कितले लोंबड्याचे कश्ट ताणें बगले म्हणना कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या संपर्कांत आयिल्लो साऊल तो पावल जावन परिवर्तन जालो आनी तामें ताजें जिवीत संपूर्ण बदल्लें पर्सिक्युटर बिकेम पर्सिक्युटेड दगदणी दिवंक बायसरलो मनीस दगदणेक वळख जालो कित्याक म्हळ्यार हर एकलो मनीस कोण सक्कडी जेजूच्या संपर्कांत येता त्या मनशा थंय खंडी जावन परिवर्तन बदलावण येताच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी पळयता सावलाच्या दोळ्यांतलीं कोवळां निकळून पडलीं आनी ताज्या मागीर तो एक बदलावण आयिल्लो मनीस जालो बदललो तो आनी तेच प्रमाणे आमी पळयता आनी एक गणीत आसा कशें जेजूच्या संपर्कांत आयिल्ली व्यक्ती ती कशी बदलता म्हणून आमी पळोवं येता जुआन बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 4 ओळ 28 तो वळू येस ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया हसू क्रिस्त जाय काय इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो ती उद्देशपूर्वक दनपारच्या वेळार आयिल्ली कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तें कोणी आसना आसल्यार कालें करतात तिजी वळख आसा सकाळांकी देखून ती गुसूगुस करून उलयतात तिका तें पळोवंक नाका आनी ताज्या मागीर कोणी विचारतात नाका जाल्लें कित्याक म्हळ्यार तिजी जिणी नितळना वायट सवयांची जिणी देखून ती कोणी नातल्या वेळार दनपारांचे ती आयली थंय आनी जेजू तिजे लागीं उलयता पयलें ती कालें करता की म्हूण सांगल्यार सुटावें उलोवंक तयार ना ती पूण जेजूच्या संपर्कांत आयिल्लीं मनशां ती परिवर्तन जाल्या शिवाय रावना तिणें सुमार कालें म्हळ्यार सुकोवन काणयो पळयलें तुमी जुदेव जेरुजालेमांत आराधन करचें म्हणटात देवाक आमी हांगा पर्वताचेर आराधन करचें म्हणटा आनी तुमी आनी आमी आमकां पंक्ती संपर्क ना सबार संगती पळोवन तिणें सुकोवन काणयोचें प्रयत्न केलें पूण एक पावटी जेजूच्या संपर्कांत आयल्या उपरांत जेजू तांकां परिवर्तन करता आनी देखून जेजू कालें म्हणलो म्हूण सांगल्यार आतां तूं उदक काडूंक आयलें न्ही जर तर तुज्या लागीं उलोवचो मनीस कोण म्हूण कळीत जाल्यार आनी ताणें दिवचें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केदाळय थानंत लागची ना म्हणून जेजून पयलें उदक विचारलें तिच्या लागीं उलोवंक स्टार्ट करूंक आनी ताज्या मागीर हांगासर आपण हाडलें तिका तेणें कालें म्हळ्यार जर तर तूं कोणा लागीं उलयता पळय तो तुका उदक दीत जाल्यार मागीर केदाळय तुका तान लागचें ना आनी ताका ती म्हणली म्हाका तें उदक दी सायबा आनी केदाळ्या हांवें बांया लागीं येवची गरजेत पडची ना म्हणून आनी जेजून कालें म्हळें आं जायत पूण ताजे पयलें कालें करचें म्हळ्यार तुज्या गोवाक आपोवन हाड वचोन आनी ती म्हणली म्हाका गोव ना जेजू म्हणलो करेक्ट सांगलें तुवें येद्दोळ तुका 5 जाण आतले आनी आतां आसा पळय तो तुजो गोव न्ही खंयच्या कडेन तो पिजे पळय तेंत स्ट्रेट मारलो बालो जेजून आनी सुकोवन काणयो जायना तिका तिणें मस्त बोवाडे काडले सुकोवन काणयोक पूण आतां जेजून मारलो तीर असो सारको वचोन पडलो की आनी तिणें सुकोवन काणयोच्यो बरी ना कित्याक म्हळ्यार जेजूक मनशांची काळजां आनी मनां वाचूंक कळटात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी कितलेय जेजूता लिपोवन दवर येता पूण जेजूक करेक्ट गोत आसा कालें म्हूण सांगल्यार मनशाच्या काळजांत आनी मनांत कालें आसा कशें दोनीच्या उजव्या बगलेक तुजें झाड उडय तुका मासली मेळटली म्हूण सांगलें गी सगळी रात ताणें मासली धरूंक प्रयत्न केले मेळोना पूण एकच उतर दोनीच्या उजव्या बगलेक घाल झाड तुका मासली मेळटली कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत खंयच्या कडेन कालें आसा तें सगळें जेजू कळटा कित्याक म्हळ्यार तो रचणार आमच्या मनशाच्या मोतीन कितें कालें आसा तें कडी ताका कळटा कितलें लिपोवन दवरल्यार ताका तें कळटा आनी त्या स्त्रियेन कितें लिपोवन दवरलें
ते ताणें सोमा तीर मारलो आनी तिका लागलो आनी ते दाळ ती म्हणली आतां कळ्ळें तूं एकलो प्रवादी म्हणून आतां कळ्ळें म्हाका तूं एक प्रवादी म्हणून आनी ताजे उपरांत आमी उपरांत पळयता काले म्हण सांगल्यार तुमी जुदेव जेरुजालेमांत आराधन करचें आमी हांगासर आराधन करचें जेजू म्हणटा आळे बाये जेरुजालेमाक जावं दी पर्वताचेर जावं दी वचनासतना देवाक आराधन करचो वेळ येवन जालो अशें म्हणून सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करूं जाय आनी तें आराधन देवाक मेस वता अशें म्हणून आनी अशें म्हणटा आसतना ती स्त्री काय करता की म्हूण सांगल्यार ती पाटी नवता कित्याक म्हळ्यार तिका सारकें कळ्ळें आपूण कोणा लागीं उलयता गे म्हणून आनी तितू वचून सांगता काले म्हूण सांगल्यार जें कितें हांवें केलां तें एका मनशान म्हाका सांगलें होच क्रिस्त काय तिका इतली परिचय जाली जेजू लागीं उलोवन तो क्रिस्त म्हणून तिका भोगलें आनी देखून फाटीं ती गांवांत धांवली धांवच्या पयलीं तिणें कालें गेलें गांवाक फाटीं धांवच्या पयलें कालें गेलें कालें सोडून धांवली ती कोळसो सोडून धांवली ती आयिल्ली कोळसो काण घेवन कालें म्हळ्यार उदक व्हरूंक बांयतलें आतां तिका बांयतल्या उदका प्रास चडीत बरें उदक मेळ्ळां तें कालें म्हळ्यार जेजूचें उतरां मेळ्ळ्यान जेजून कालें म्हणलें हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका आनी मुखार तान लागचें ना म्हणून देखून तिका इतलो संतोश जालो गी जिविताची उतरां मेळ्ळी गी ती कोळसो सोडून फाटीं धांवली तो कोळसो काल्याचो संकेत घे म्हळ्यार तेजें जिवीत फाटीं गेल्या उपरांत तें पयलींच्या बरी जावना तें संपूर्ण रितीन परिवर्तन जालें बदललें देखून ती काय करता म्हळ्यार तिचो कोळसो सोडटा आनी धांवता कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या संपर्कांत आयल्या उपरांत मनशांनी पयलींच्या बरीत जिवंक जायना पातकान तेजें पातकी जिवीत कोळसो तें सोडटा आनी ती फाटीं धांवता गांवाक नवें जिवीत आरंभ करता आनी काय करता म्हळ्यार आपणाक मेळ्ळेली जेजूची वळख हेरांक ती काय करता म्हूण सांगल्यार वांटटा तें मिसांव आमकां हर एकल्यांक आसा आनी आमी काय करूंक जाय म्हळ्यार आमच्या जिणेंतले कोळशे कलाचे पातकाचे ते आमी सोडूंक आसात आमी जर तर बदली जाल्ले मनीस जावंक जाय जाल्यार परिवर्तन जाल्ली मनशां जावंक जाय जाल्यार आमच्या जिणेंत कितें पातकाचे कोळशे आसात पळय ते आमी सोडूंक जाय नातल्यार दोनी वटूवटूक जायना वचना तें आमच्या दोळ्यांतलीं कोवळां कली ती जावं पुरो मोसराचीं कोवळां आसात आमच्या दोळ्यांत आमकां हेरां तें बरेंपण पळोवंक दिसना सावलाच्या दोळ्यांतलीं कोवळां निकळ्ळीं काल्याची गर्वाची आनी हंकाराची आमच्या दोळ्यांत जर तर आमकां मोसराचीं कोवळां आसा जाल्यार आनी एकल्या मनशां थंय बरेंपण पळोवंक जायना बिलकूल आमच्या दोळ्यांत जर वायट दिश्टीचीं कोवळां आसा जाल्यार आमकां वायटच दिसचें आनी तातूंत ती कान उडयचें देवाची रचना हर एकल्यान तें पळयचें जाल्यार आमचे दोळ्यांची दिश्ट नितळ आसूंक जाय कोणाक स्पेक्टेकल्स चश्मा घालूंक आतां घालीचे पूण कालें गरजेचें म्हूण सांगल्यार आत्मीक जिणेचें हें कोवळां आसात पळय ती जर तर आसात जाल्यार ती आमी कांड भायर उडोवंक जाय नाजाल्यार आमकां देवाची रचना सारक्यांनी बऱ्या रितीन ती पळोवंक आमकां साध्य जायना सावलाक मागीर सारकें कळ्ळें जेजूची वळख करेक्ट कळ्ळी ताका देखून तो प्रगट करीत गेलो ही स्त्री तशेंच जेजूच्या संपर्कांत आयल्या उपरांत फाटीं वचून देवाचें उतर जेजूचें उतर सोम्या विशयांत वचून साक्ष दी लागली सगळ्यांनी आमी सोम्याच्या संपर्कांत येता हर एक पावटी हांगासर बसता आसतना देवाचें उतर वाचता आसतना ती बदलावण आमचे थंय येता केदाळा आमी आमच्या काळीजान मोहन जेजूच्या उतरांक उक्तें दवरता ते दाळा आमचे थंय ती बदलावण येता हांवें वडलो सुरवेर देवाचें उतर वाचल्लें तें परत हे पावटी ताजी एक पंगत परत्यान आमी आयकुया सांजून बरली सुवार्त अध्याय 7 वळू 45 स्वर्ता 7 7 जुआं 7 वळू 45 45 आनी 46 पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी परिचेवांनी ताचे लागीं विचारलें ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक पाऱ्यांनी जाप दिली हो मनीस उलयता त्या भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भाऊ अपूर्वाची सुवार्तेची उतराई कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या संपर्कांत आयिल्लीं मनशां कशें बदलतात. हे पारे कोण देवळाचे पारे गार्ड टेम्पल गार्ड आनी जेजून तळ्या लागीं एक अजाप केल्लें 38 वर्सां तावन थंयसर आसलो मनीस जेजून ताका गूण केल्लें साबता दिसा आनी देखून तो ताजे हातूंत ओवन व्हरतना ताका ताणें विचारलें एकलें गजल आज साबात तूं कालें हें बरो जडाय ओवन व्हरताय म्हणून देखून ताणें म्हळें म्हाका कोणें उठोवन चल म्हळ्यार ताणें वचोन सांगलां म्हाका हें काणयोन येता म्हणून सकाळीं राग आयलो. देवाचो शिराप आमचेर पडटा साबता दिसा आमी आडवरलें करता एकल्या मनशाची चूक आतां आमच्या सगळ्यांचेर देवाचो शिराप पडटा कोणा म्हणून तांकां राग आयलो आनी चड राग आयलो कोणाचेर म्हळ्यार जेजूचेर कित्याक म्हळ्यार हो हरया पोटी साबताचे दिसा असली असर करता म्हणून देखून आमी पळयता ताजे उपरांत एक अजाप जेजून केल्लें तें केलें म्हूण सांगल्यार उंड्या बसलेचें आनी थंयसर जेजून कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार जो कोण मनशा पुताचें मांस खाता आनी रगत पियेता तो सासणाक मरचो ना म्हणून आनी तांकां मस्तो राग आयलो कालें म्हणटा वो हाचें मांस खावचें म्हळ्यार कालें आमी कालें कॅनिबल्स गे नरभक्षकाक गे म्हणून मस्त जाण सोडून गेल्ले जेजूक थोडे सांगात रावले आनी जेजून विचारलें तुमी कांय वचोन सोदतात गे म्हणून देखून सिसांनी म्हळ्यार आमी खंयचे आडवेचे तुज्या कडेन आसात उतरां सासान जिविताचें म्हणून आनी त्या उपरांत आमी कालें पळयता म्हणून सांगल्यार जेजूच्या कांयशा मनशांनी ताका म्हळें तूं हांगा घाल्याक तूं वचोन ही सुवार्त वचोन जुदेयांत परगट कर हांगा गलिलियांत घाल्याक म्हणून जेजू थंय रावलो मात काला म्हळ्यार तांकां भिरांत दिसली हे आतां लोक सकडेन आमचेर उपराटोन पडटीत जाल्यार ताजे सांगात आमकांय संचीकार आसा म्हणून देखून ताका सांगलें तूं हांगा तावन इल्लेशें पयस वचो थंय वचोन सुवार्त परगट कर म्हणून पूण जेजू थंय रावलो आनी ताज्या मागीर तो देवळाक परबेक गेलो आनी परबेक गेल्ल्या वेळार ताणें जें कितें उलयल्लें आसा तें आयकून ह्या लोकांक जेजू थंय इतलें आकर्शान बगलें कित्याक म्हळ्यार हेर शिकोवणदार अशें उलयनातले वो मात्र विशिश्ट रितीन उलयता देखून इतलें आकर्शान तांकां बगलें देखून मस्त मनीस जेजूक पातयेवंक लागले ताज्या फाटल्यान गेले देखून ह्या प्रमुख प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी गुटमोळ करून कालें केलें म्हूण सांगल्यार टेम्पल गार्ड हे पारे देवळाचे तांकां धाडले आनी म्हळें ताका वचोन एरेस्ट करनाडा धरनाडा ताका अशें म्हणून आनी तांणे मागीर ते पारे गेले मागीर उपरांत फाटी आयले कालीत आयले आनी त्या वेळार तांणी विचारलें ताका पारे फाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी फारिजेवांनी ताच्या लागीं विचारलें ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक ते सांबाळाचे मनीस देवळांत तांकां सांबाळ दिवचो आनी धन्यान सांगलें काम तांणी करूंक आसा देखून ते विचारतात ताका तुमी धरून हाडलो ना काल्याक काले जाप दिली तांणी हो मनीस उलयता तांणी जाप दिली पाऱ्यांनी हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ पर्यंत उलोवंक ना तांची जाप आयकून ह्या प्रधान याजकांक आनी फारिजेवांक इतलो राग आयलो गी ते म्हणले तुमकां ताणें पिशें केलें गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 व्हडलें अजाप कालें म्हूण सांगलें तांचें काम आसलें वचोन ताका धरून हाडचें जेजूक आनी जेजूक धरून हाडूंक गेल्ले मनीस पाटींक खालीत आयले आनी म्हणटात हळे ताणें उलयलें पण हेर कोणी उलयनात कोणा कडेन म्हणटात कोणें धाडला पळय अधिकारी तांच्या कडेन प्रधान याजकां कडेन वचोन जेजू देवाचो पूत आमचे सगळ्यांची सोडवण करूंक आयिल्लो आमकां सगळ्यांक तो आपडता आमच्या सगळ्यां लागीं तो उलयता आमची काळजां आनी मनां ताका कळीत आसात आमी ताच्या लागीं उलोवंक शकता आमी उलोवंक शकता मात न्ही बाकार आमच्या काळजांत तो येता आनी आमचें जिवीत तो ताचें मंदीर करता जर तर आमी समजता जाल्यार आमी कालें करता स्विकार करता म्हणून आमचें जिवीत खंडीत जावन तें परिवर्तन जाता आसा आनी जायजेच कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूची कूड ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार घेता आनी त्या देखून जेजूची कूड आमी सेवची म्हूण सांगल्यार आमचें जिवीत देवाचें मंदीर जावचें आनी देवाच्या मंदिरांत
कशें थंयसर व्यापार जातलो तो जेजून सक्कडी नितळ केलें गे तशेंच आमच्या जिणेंती हे सक्कड व्यापार वहिवाट आसूंक साध्य ना कळ्ळें व्यापार वहिवाट झगड्याचे मोसराचे खोटेपणाचे वायट चिंतना गाळी दिवचे हे सक्कड आसूंक बिलकुल साध्य ना कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूची कूड सेवता जेजूची कूड सेवल्या उपरांत आमी मंदीर हांगा इगर्जे भितर आमी कायल्या खातीर पवित्र म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजू हजर आसा वस्ती करता तोत्तू जेजू हांगासर आमी पळयता तोत्तू जेजू आमच्या काळजा भितर येता आनी ताका देखून जर तर हांगा आमी नमस्कार बाग येता करता आनी मागीर ताका दिन वाचता ताजी स्तुती गायता जाल्यार हांगासर इतलीं जाणां आसात तीं हर एकलें मंदीर आहा तांचे थंय जेजू येता आमी त्या कोणाय मनशा लागीं राग दवरूंक जायना कोणाय मनशाक आरे पिशा पेद्दा म्हणूं जायना जेजून आमकां शिकयलें दोंगरा वयल्या प्रसंगान कोणाकी तुमी आरे पेद्दा आनी पिशा म्हणूंक नजो कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या जिणेंत देवाची हजाराती आसा देव आसा हर एक मनीस देवाचें मंदीर आनी ताका देखून जेजूच्या संपर्कांत आयिल्ल्या मनशांनी आमी एक घडीभर नियाळ पळया तें मंदीर जावंक आमच्या लागीं कितें अडखळ आसा गे म्हणून ती कान उडोवं भायर आनी तो वेळ मात्र तो आमचे थंय आयिल्लें सार्थक जाता आनी आमचें जिवीत बदलता सान पावलो पर्सिक्युटेड बिकेम पर्सिक्युटेड कोण दग दितालो तो दग देणे वळाक जालो सामार्याची स्त्री पातकी स्त्री कोळसो कान उडयले आनी ताच्या मागीर ती गेली जेजूची सुवार्ता वचून परगट करी लागली आनी तेच प्रमाणे पारे सयत जेजूक बंदी करूंक आयिल्ले तेय परिवर्तन जावन आयले कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजूक पळयलें तो कालें करता गे म्हणून तो कालें उलयता गे म्हणून इतलो व्हडलो पयशांच्या आशेक वळख जाल्लो झाक्केव दुडवादीक मनीस नांव पळय ताचें दुडवादीक मनीस सगळें त्याग करी लागलो कसली सक्कड बदलावण आमच्या हर एकल्यान थंय ती बदलावण येता प्रोवायडेड म्हूण सांगल्यार आमी जर तर तयार आसात जाल्यार आमच्या काळ जमानांत आयल्या जेजूक आमचें थंय काम करूं सोडटा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या हर एकल्यान थंय ती बदलावण येता आनी आमी हर एकलीं देवाचे मंदिरां जाता आनी आमकां पळयल्ले मनीस वळख धरतात आमच्या मुखांतर जेजूची तशें जाल्यार वर्तें मिसांव जेजून आमकां दिलां सोमी जेजू आमचे मोदें आसा आनी तो आमकां पळयता आमच्या लागीं तो उलयता आमचे थंय बदलावण हाडूंक तो आशेता आमी सोम्या लागीं मागया ताचें उतर आमच्या काळ जमानांत रोमो ताच्या संपर्कांत आशिल्लीं आमी ताच्या गुणा शेगुणांनी जियोंक आनी त्या पासून तूं आमचें सगळें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमी आमकांच ह्या वेळार सोम्या जेजूक समर्पण दिवया मोगाळ सोम्या जेजू सांगाता म्हणया मोगाळ सोम्या जेजू सगळ्यांचे थाळे आयकनात मोगाळ सोम्या जेजू मोगाळ सोम्या जेजू आज
आज आमकांच आमी आमकां आमी तुका समर्पण दिता तुका समर्पण दिता आमचे काळीज आमचें काळीज आमचे मन आमचें मन आमचे सगळे जिवीत आमचें सगळें जिवीत आमची चिंतना आमचें चिन्ह आमची योजना आमची योजना हे सगळे हे सगळें आमी तुका समर्पिता आमी तुका समर्पिता आमच्या चिंतनांचेर आमच्या चिंतनाचेर आमच्या जिणयेचेर आमच्या जिणयेचेर तूं रास चलय तूं रास चलय आमकां हर एकल्यांकी आमकां हर एकल्यांकी तूं चलोवन व्हर सोम्या तूं चलोवन वर्सम्या तुज्या संपर्कांत आयिल्ल्या तुज्या संपर्कांत हर आयिल्ल्या एकल्या व्यक्तींक हर एकल्या व्यक्तींक तूं बदलिताय तूं बदलिताय वायटांतावन बऱ्याक वायटांतावन बऱ्याक पातकांतावन पातकांतावन बऱ्या जिविताक बऱ्या जिविताक सोम्या जेजू सुम्या जेजू साऊल आसुल्लो साऊल आसलो ताका परिवर्तन करन ताका परिवर्तन कर पाऊल तुवें केलोय पावल तुवें केलय सामर्याची स्त्री समार्याची स्त्री पातकांत आसली तुजी सुवार्ता प्रगट करची तुजी शीस जावन तुजी शिसा परिवर्तन जाली परिवर्तन जाली तुका धरूंक आयिल्ले तुका धरूंक आयिल्ल्या देवाळाचे पारे देवाळाचे फारे परिवर्तन जावन परिवर्तन जावन पाटीं गेले फाटीं गेले सोम्या जेजू सुम्या जेजू हर एक ब्रेस्तारा हर एक ब्रेस्तारा हर एक आयतारा हर एक आयतारा आमी हांगासर येता आमी हांगासर येता तुजी स्तुती आराधन करता तुजी स्तुती आराधन करता सोम्या जेजू सुम्या जेजू तुज्या संपर्कांत आमी येता तुज्या संपर्कांत भाशिता तुज्या आशिर्वादान जोडून घेता तुज्या आशीर्वाद आमी जोडून घेता तुजें उतर आमी आयकता तुजे उदार आमी आयकता तुजी कूड आमी सेवता तुजी कूड आमी सेवता सोम्या जेजू सुम्या जेजू आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर आमच्या जिणेंत आसलें आमच्या जिणेंत आसलें सक्कड वायट सकड वायट खोटेपण मेळेपण मेळेपण पयस कर सोम्या पयस कर सुम्या आमच्या भितर आसले आमच्या भितर आसलें सक्कड बांदपास सकड बांदपास तुटोवन उडय तुजी कुरपेची झर तुज्या कुरपेची आमच्या भितर वळोन येवन दी आमच्या भितर वाळोवन येवन दी सोम्या जेजू सुम्या जेजू आमकां हर एकल्यांकी आमकां हर एक तुजें मंदीर कर तुजें मंदीर कर सोम्या जेजू सुम्या जेजू आमच्या जिणयेंत आमचे जिणेंत उतरांनी तशें करण्यानी तुका साक्ष दिवंक आमकां फावो कर सोम्या आमकां भावूक सुम्या आमच्या हर एकल्यांचेर आमच्या हर एकल्याचेर तुजी आशिर्वादां वोत तुजी सोम्या आशिर्वादां वोस सुम्या सोम्याची आशिर्वाद घेवंक येच्या पयलें आमी हांगा सरास हांव जायतीं जाणां आनी आमची तेसांवां इरादे जायते आसात आमी ते सोम्या जेजू लागीं उसारुया प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी पळयता आमच्या देशांत थोड्या राज्यांनी आनी प्रत्येक जावन आमच्या राज्यांत चुनावण चलचें आसा काल थोड्या मनशांनी हांगासर आमी भक्त चलयता आसतना मागोवंक उडास केला बरे अभ्यर्थी प्रतिनिधी विसोन येवंक आनी ह्या वरवीं आमच्या राज्यांत तशें देशांत बरें आडळते लोकांक फावो जावचे खातीर आमच्या सोम्या जेजूचे आशिर्वाद आमच्या राज्याचेर आमच्या देशाचेर पडोवन दी मनशांतय परिवर्तन येवन दी सेवेच्या मनोभावाच्या मनशांक लोकांनी विसून काडूं आनी ह्या वरवीं राज्याची देशाची प्रगती जावच्या खातीर आमी सोम्या लागीं मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या आमी मागया आमच्या पाप साहेबा खातीर ताची भलायकी तितली बरी ना जाल्यार व्हडा उर्बेन तो पवित्र सभेचे मुखेलपण काण घेवन धैर्यान मुखार वेते आसा ताका आमच्या मागण्याची गरज आसा ताचे भोंवतणी आसले सक्कडी ताका सहकार दितात म्हूण ना थोडे ताका अडकळी आसूं किपरो आनी असल्या संदर्भाचेर
पवित्र सभा सोलोनवरची व्हडली जबाबदारी सोम्याक विधेयी जावन कालतो जावन विश्वासी रावन ताणें सोलोवन व्हरूंक आसा आनी सांगाताच आमी मागया पवित्र सभेच्या इतर फुडाऱ्यां खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रॉम्प्टिंग्स स्पिरिताक ताणें आपलें काळीज आनी मन उक्तें दवरून तांच्या तबेनाच्या सक्कड भावार्थ्यांक बऱ्या रितीन सोलोवन व्हरच्या खातीर गरजाची कृपा आशिर्वादान तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया आयक आमचे प्रार्थने सुमया. हांगासर आमी इतलीं जाणां भक्तिका आसा साल्वारेसाच्या भक्तीपणा भेटोवन दिल्लो हो दीस मस्त मनशां येतात क्रिस्तांवां मात न्ही भक्तिका सक्कड धर्मांनी आसात हांगा येतात वरती पातयेंनी दवरून आमी मागया साल्वारेसा बरी मार्तिरा बरी आमच्या जिणेंत जायते नमुन्याचे कश्ट येता आसतना ते मार्तीरपण स्विकार करूं तातूंत सुकारी मारूंक न्ही बगार धैर्यान आमच्या जिणेंत तेंचे कश्ट स्विकार करूं तो जावं आमकां प्रेरण कशें जेजू साक्ष दिवच्या खातीर तो आपणाकच खाली कर्ण मार्तीर मेलोगी तेच प्रमाणे आमी आमच्या जिणेंत आमी सोम्याक महिमा दिवंक आमच्या मार्तीरपणाच्या जिणये मुखांतर आमच्या कश्टा मुखांतर आमकां गरजाची कृपा मोतीचो उजवाड जिणयेंतले कश्ट फूड करून धैर्य हे सगळें सोमी जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थने सोमया. सोम्या जेजू लागीं मागया आमी ह्या पुण्यक्षेत्रा खातीर मस्त मनशां हांगासर येते आसात भक्तिका वेगवेगळ्या धर्माची हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांकी दैवीक अनुभव जावं दी हांगा तावन पाटी येता आसतना तांचें जिवीत परिवर्तन जाल्लें बदलल्लें जावं दी पाटी वचून घरांत आनी तशेंच शेजाऱ्या लागीं वो दैवीक अनुभव वांटून घेवंक हर एकल्यांकी फावो जावं दी आनी ह्या वरवीं ह्या पुण्यक्षेत्रांत हांव सगळ्यांकी बरेंपण लाभोवन दी जेजूची आशिर्वादां वळोवन वचोन दीत असली आशिर्वादां हांगासर येतल्या हर एकल्यांकी ब्रेस्ताराचे आनी तशेंच वर्सां मदें येतल्या समेस्तांकी ती फावो जावं दी म्हणून सोम्या लागीं मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. मागया आमी हांगासर येवच्या सर्व भक्तिकां खातीर केवल असर्या अजापा मात्र पळोवन न्ही बगार देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे आपलें जिवीत बदलूंक देवाचें उतर गुणायेन समजोवंक नियाळ करूंक तातूंत देवाची खुशी समजोवंक उक्त्या मनान येवच्या खातीर आपल्या जिणेंत कितें घडटा तातूंत देवाची खुशी आसा म्हणून समजून घेवचें तसलो मोतीचो उजवाड मेळच्या खातीर आनी ह्या वरवीं भावार्थांत वाडोवंक उतळ भावार्थाचें जिवीत न्ही बगार कश्टा मदें दृढ रावचें तले भावार्थी जिवीत जियोवंक हर एकल्या भक्तिकांकी फावो जावं दी म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. हांगासर येवच्या सक्कड मणयाऱ्यां खातीर मागया याजक जावं पुरो कुमसारां बसचे या संगीत वाजोवचे वाजांतरां वाजोवचे कंतारां गावन आमकां मुखेलपण दिवची
निस्वार्थपणे सेवा दिवची मुखार दिसानंतर आपली वर्ती सेवा दिवन हे भक्तीपण बऱ्या रितीन सोलोवंक कुमो करची आनी तशेंच गांवचे फुडारी सगळ्या तावनी सहकार मेळो जें कितें आमी करता तें सोम्याच्या महिमे खातीर करता म्हणलें चिंतप आसूं आनी ह्या वरवीं हें काम चलयता आसतना तांकां हर एकल्यांकी दैवीक आशिर्वादां मेळोवंक तांच्या कुटुंबांत ती आशिर्वादां मेळोवंक सोमी जेजू तांकां हर एकल्यांकी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थने सोम्या सोम्या जेजू आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन तुज्या लागीं आमी मागता हांगासराच्या सगळ भक्तिकांक तुका समर्पिता ल्हाना व्हडा हर एका ब्रेस्तार येवची आज पयले पट येवची ज्या कोणा खातीर मागोवंक हांगासर आसात तांकां हर एकल्यांक तुज्या पांयां तळा दवरता सोम्या तुजे दैवीक दिश्ट तांचेर घाल तुजी कृपाळ दिश्ट तांचेर घाल जाक्येबाग तुवें म्हळें जाक्येबाग सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा ये जाय म्हणून हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या भक्तिकांतय तूं वस्ती कर सोम्या तांचें जिवीत संतोषाचें आनी समाधानाचें कर सोम्या तृप्ती आनी दादोसकायचें कर जिणेंत निराशा वत्तड आसल्या वेळार तांणी तुजें तें धांवून येवंक तुका उलो मारूंक तांकां तूं फावो कर तांच्या कुटुंबांनी तुज्या आशिर्वादां वत पिड्यांत आसल्या भलायकी दी सोम्या प्रायवंतांक तांच्या एकसूरपणांत तुजो सांगात तांकां दी भुरग्यांनी वांगट्या वाटेक वचनासतना आपल्या आवो बापायक काल जावन वडिलांक काल जावन सोलोवंक हेरांचें मार्गदर्शन काण घेवंक युवा जाणांनी हेरांच्या मार्गदर्शना मुखांतर बरें जिवीत रुपीत करूंक बरो फुडार बांदून हाडूंक हर एका कुटुंबाच्या वडिलांक व्हड जबाबदारी आसा कुटुंब चलोवन व्हरचें ह्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान बर सोम्या तुजे विस्नार आशिर्वाद तांचेर समेस्त तांचेर वत आयच्या दिसा हांगासर तुजे मुखार आसून हे भक्तीपण चलयता आसतना ही मागणी तुज्या लागीं उसारता आसतना तांच्या हर एकल्यांचेर तुजो परतो आशिर्वाद घाल हे भक्तीपण संपोवन फाटी वेता आसतना हर एकल्यांक दादोसकाय तृप्ती समाधान मेळोवन दे फाटी वचून जोडलेलो तुजो अनुभव हेरां लागीं वांटून घेवचो तसलो संतोशाचो अनुभव तांकां दी दिमी घालया आमकां आमी समर्पण दिवया सोम्याक आमच्या काळिजांनी मोन आमचे कश्ट संकश्ट बेजाराय कंत कितें मती भितर वत्ताड टेन्शन आसा स्ट्रेस आसा आकांत आसा कोणा खातीर मागोवंक आमी आयल्या पिडेस्त तांकां खातीर प्रत्येक जावन तांकां बरी भलायकी मेळोवंक आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा दवरुया कितेंच पाटीन दवरिनासतना सोमी जेजू सगळी पळयता आमी उसारलेले सांगले मात न्ही बगर आमच्या काळ जमानांत आसले सक्कड ते आमी ताच्या पांयां तळा दवरतना आमकां आमी खालते कर तो ताजेर आशिर्वाद घालता आमचेर तो आशिर्वाद घालता आनी ह्या वरवीं आमी ताजे आशिर्वाद जोडूंक शकता बेसांव जोडूंक शकता ताजे कुरपेचे जर आमचे ते वळोन येता आसतना आमच्या जिणेंत तृप्ती दादोसकाय आसता संतोश आसता
निराशा पयस वेता आमकां हेरांक पळयत आसतना मोसोर जायना संतोश जाता असले संतुश्टी मन आमकां फावो कर म्हूण मागया आनी त्या पासून तूं आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा दवरया Sacramenta Solvo Baba Tache Bhakti Pya Sas Shispo Ullasani Stuti Sam Potri Mahima Sasta Sasta Ekastalyan Hasita Tuka Spirit Samasmi Namatam Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. Sentosan ullasan Soumya tujhe somoraya Balidan kal kya karsa Dunya tu ka bekaita Povisnana tamka nove rachan kela Povisabe tamka तुझी दया आमचे देवो पण मागता उतराय कोंकतेता देवळान तुझ्या मी भागेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आया बलिदान कळत्या कारसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. आमी पास्काच्या हप्त्यांत आसा पवित्र सभेचे व्हडले फेस्त जेजू पुनर्जीवन जाल्लें फेस्त देखून
एक हप्तो भर हे फेस्त आमी चलयता आनी हर एका आयताराई हें फेस्त आमी संभ्रमता. जेजून आमच्या खातीर कुर्सार उमकाळून आपलो प्राण दिवन आमकां पातकातावन ताणें धुवन नितळ केली, सुटका दिली आनी ताज्या उपरांत पुना जिवंतपणा मारिफांत आमकां ताणें सर्गींचें दार उगडलें. हर एकल्याकी आमच्या संवसारी जिविता उपरांत हे सर्गींचें इनाम सोम्या जेजून आमकां जोडून दवरलां. तें आमचें कर्ण घेवंक आमी सदांच ताज्या वाटेन चलोवंक जाय, ताज्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक जाय. देखून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू लागीं आमी मागया ताच्या वाटेन चलचे खातीर, ताज्या उतरा प्रमाणे, ताज्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक आमकां गरजाची कृपा दी म्हूण आमी मागया. आमच्या फाटल्या जिणेंत आमी केदाळे सोम्याक साक्षीदार जावन जियोंक चुकल्या तर ह्या आमच्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर सोम्याक आमी साक्ष दिवंक चुकल्या तर, आमचें क्रिस्त जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक चुकल्या तर देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन भोगसाने मागया. आमकांच आमी नितळ करून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून पायडर आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवाक सांगपाक सगळ्या दिवदां आनी मुक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या परदेवा लागीं विनाधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Mahima शांती ताच्या इष्टा सोसाई सर्वस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्मेना देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून Somiya Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Somiya देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या प्रार्थुया. देवा समेस्तांच्या बापा
देश देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे जरीत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तसो तीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. बरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रूची आनी इजुआंची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकड वीज जावन सावलमामच्या मंडपांत धांवन येवंक सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणूंक लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात. आमी आमची खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केलें काय कितें? अब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन चल्ल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोडून दिवचें म्हूण तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हणून तुमी सकड पळयतात. तर भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हणून हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून सोमेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं परता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. चवळ सर्वेस्परत हांव तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सोर संगती नव्यान रोजचो काळ येसर जेजू सर्गर आसूंक जाय, कित्याक हे मोयजेन सांगलां. म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो तें हर एक संगतीक तुमी कान दिजय आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परचे मदलो भायर उडयचय. खरेंच सामुवेल दर्या प्रवचन केल्ले सोर प्रवादी ह्या दिसा विशयांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजे संतती थंय संवसारांतलो सोर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा थंय परतवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे अख्खे प्रितुमेचे. सर्वेस्परा
आमच्या देवा कितले वर्ते नव्हते तुझे अख्खे प्रेतोमेचे सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुझे अख्खे प्रितुमेचे मोनीस कोण तुवे तासो उगडास करच्या विनाशी मनीस किते तुवें ताची परवा करच्या सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नव्हते तुझे अख्खे प्रेतोमेचे तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय व्हड म्हयनेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नव्हते तुझे अख्खे प्रेतोमेचे गोरू वस्त्रां आनी रानवट सवसां अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागराचे गुंडायेन हेणे तेणे धांवत्या त्यो जिवी लेगून सगळे ताचे अधीन तुवें केलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नव्हते तुझे अख्खे प्रेतोमेचे सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्ते नव्हते तुझे अख्खे प्रेतोमेचे उभी राहूया. Alleluia, alleluia, alleluia. तिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सौम्या त्यावेळी एम्माऊस्तावन पाटी आयलेल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले. आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोशाने विस्मीत पावले, संगत सतमानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमच्या लागीं कांयपणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार भाजिल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांच्या मुखारच केलो.
उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, ह्योसू त्यो संगती तुमच्या सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियम शास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हज्या विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बक्षाण्याचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. आयच्या सुवार्तेच्या वाचपाच्या अखेरेक जेजू आमकां एक आपोवणें जबाबदारी दिता. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. ही संगत खंयची गी म्हूण सांगल्यार जेजूचें पुनर्जिवंतपण. जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमकां हें इतलें व्हडलें फेस्त गी, हें फेस्त न्हय आसलें जाल्यार आमच्या भावार्थाक कांय अर्थच आसतो ना. देखून हें फेस्त पवित्र सभा इतल्या दबाज्यान आचरण करता. सगळ्या वर्सांत आमकां उडासाक येवच्या खातीर आमी ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत आसच्या खातीर हर एक आयतार आमी जेजूचें पुनर्जिवंतपण संभ्रमता. आमी साक्षीदारां जावन आसा. जेजून ताच्या शिसांक सांगलें तोवळ, तांच्या मुखांतर तो आमकांय हें आपोवणें दिता सगळ्यांकी. जेजूच्या काळाचे शीस तो जिवन जावन तांच्या मुखार उबो रावलो तरी ते मागीर दुबावांत आसले. आपूण पळयता तें सत गी, घडीत गी म्हणून तांकां मागीर दुबाव आसलो. जेजू सांगता, तुमी दुबावतात काल्याक. तो म्हणटा तांकां, हात पळया, म्हजे पांय पळया. म्हळ्यार तांणी पळयलां, पूण जाल्यार तांकां मागीर पात येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हे मनशाकुळाच्या चरित्रांतल्या पयल्या घडीत तोवळ पर्यंत कांय जावना. मस्तू सांगलां वय पवित्र पुस्तकांत, पूण अशें जाल्यार घडिल्लें ना. देखून तांकां संतोश जालो. त्या संतोशाच्या मदें दुबावूय आसा. वैगी अशें म्हणून तांकां दुबाव येता. जेजून ताच्या परगट जिणे वेळार जायती शिकवण दिल्ली, मस्तू असर हें केल्लें. आनी तें पळोवन मस्तू मनीस जेजूक सतमांदूंक लागले, क्रिस्त म्हणून वळखले. पूण केदाळ जेजूक खुर्सार मारलो तो वळू जें कितें तें पाती येयल्लें गी, सतमांदिल्लें गी, तें सक्कडी सादारण 0 जावन आयिल्लें. मागीर परत्यान जेजू कांय करता म्हणल्यार ताच्या जिवंतपण उपरांत तांकां परत्यान आनी परत्यान एकच फावटी न्ही, परत्यान तांकां मेळोवन तांचो भावार्थ घट करता. इतलो घट करता की मागीर तांच्या जिणेंत ते खंयच्याकी भियेनात. आनी त्या पासून आमी पळयता हे सगळी शीस जेजू जिवन जालो उपरांत ताका पळोवन मागीर दुबावले मनीस ते खंयच्या कडेन वचूंक तयार आसा, कितें त्याग करूंक तयार आसात. वस्तू न्ही, बगार आपल्यात जिवाचें बलिदान भेटोवंक ती तयार आसात. कित्याक म्हळ्यार तांणी एक असलें सत तांच्या जिणेंत पळयल्लें, तें तांचे वरवीं धांपून दवरूंक साध्य जावना. आनी त्या देखून गांव खंयचो म्हूण गोत्तू ना, भास खंयची म्हूण गोत्तू ना, ते गेले आनी तांणी सांगलें. तांणी पळयल्ली वर्ती संगत मनशाकुळाची. त्या काळाक म्हळ्यार मरणांतलो सोमी जेजू जिवांत उठला. आनी गेल्ल्या कडेन सगळ्यांनी लोकांनी तें स्विकार केलें. कित्याक म्हळ्यार हे मनीस पळयतना कळटा काल्यार म्हळ्यार व्हडले शिकपी न्ही. आनी ताजे उपरांत तांच्या लागीं भाशण दिवची व्हडली कला येना. तरी पूण आपल्या साद्या भाशेन, साद्या उतरांनी ते वचून हें सांगतात. तें सांगिल्लें मनशांनी ते तिरस्कार करूंक तांकां साध्य जालें ना.
जेजू पुन्हा जिवन जाला. सांत आगोस्तीन काल म्हणटा म्हळ्यार वी आर इस्टर पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग. जुआंव पावल दुसरो ताणें ऑस्ट्रेलिया गेल्ल्या वेळार सांत आगोस्तिनीची उतरां उल्लेख करून परत्यान लोकांक उलो दिलो. काल म्हळ्यार तांकां उडासा काडले. म्हळ्यार आमी सादी मनशांनी आमी पास्काची पर्जा. पास्काची पर्जा म्हळ्यार पुनर्जिवंतपणाची पर्जा. आमचे जिवीत काल ही संवसारांत मरता पर्यंत मात्र न्ही. विज्ञान काल आमकां विवरून दाखयता आमचें जिवीत कशें स्टार्ट जालें, कशें वाडटा, खंयच्या प्रायार मनीस कितें करता आनी ताज्या मागीर अकरेक मनीस मरता. तितल्यार विज्ञान संपता आनी मेल्ल्याक कारण सोदून काडटा खंयच्या वरवीं मनीस मरण पावलो की म्हणून. ताज्या मागीर कांय सांगूं जायना विज्ञाना वरवीं. पूण भावार्थी मनशाक कितें विज्ञान सांगूं शकना तसलें सत आमचें भावार्थ आमकां दाखोवन दिता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जाला आनी त्या देखून आमी सगळ्यांत ताजेर पातयेन दवरतलीं इस्टर पीपल. पास्काची पर्जा, जिवंतपणाची पर्जा. देखून आमचें कांतार गेलें हालेलुया आमचें गायन. सर्गींच्या राजांत देवा मुखार देवदूत हें गीत कळनासतना गायतात आनी तें केल्ले वरवीं देवाक महिमा दितात. आनी त्या देखून ह्या संवसारांत आसलेली आमी पळयणारी मनशां आमकांय जेजून त्या पुना जिवंतपणांत वांटो दिला. देखून आमी पास्काची पर्जा जावन आसा आनी त्या देखून आमच्या जिणेंत हालेलुया गायन आमी तें म्हणूंक आसा. खंयच्या कडेन गेल्ल्या कडेन आयिल्ल्या कडेन सगळ्या न्ही आमकां म्हणूं जावचें पूण आमच्या जिणेंत ह्या गायनाचे व्यक्ती आनी ताज्या भायर आमी पुना जिवंतपणाची व्यक्ती म्हूण दाखोवंक आमकां साध्य आसा. सांता भक्तांनी तेंतने केल्लें आनी त्या देखून खंय सकडी ते गेले सगळ्यांनी क्रिस्ती पर्जा वाडली आनी त्या भायर भावार्थ विस्तारलो, पवित्र सभा विस्तारली. ह्या खातीर कित्याक म्हळ्यार ते सगळ्यांनी गेले जेजूचे पुना जिवंतपण तांणी परगटलें. हाचो अर्थ हो न्ही काल म्हळ्यार आमी जिवंतपणाची पर्जा त्या देखून आमच्या जिणेंत कश्ट तियेनात, बिलकूल आमकां सोलवणी तियेना, तें बरें ना. ताच्या मोदें आमी भावार्थी मनशां तें पुना जिवंतपणाची पर्जा म्हळ्यार सगळ्यांक आयले बरी कश्ट आसात पूण ताच्या मोदें आमी भावार्थी मनशां, आमी पातयेनीची मनशां. त्या देखून आमकां ही पास्काची पर्जा म्हणची देखून हांवें सुरवेर वडलो द पॅशन ऑफ क्रायस्ट ह्या फिल्मांत एक्ट करून गेल्ले मनीस ते एक जण कशें परिवर्तन जाले तांच्या विशयांत हांवें सांगलें. तातूंत प्रमुख पात्र आसलो जेजूचो जिम केविजियल म्हणून. हॉलिवुडांत कशें आमकां हिंदी फिल्मां आसा तशें अमेरिकांत इंग्लीश फिल्मां आनी तातूंत व्हडलो नांवार्दीक तो एक्टर आनी ताका विंचून काडलो मेल गिब्सनान जेजूचो पात्र कर म्हणून. अकरेच्या घडये पर्यंत ताच्या मतींत वस्तू डावट आसलो आपण हें करी जेगी नाका गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताणें जर तर हो पात्र खाण गेलो जाल्यार मुखार ताका हॉलिवुडांत म्हळ्यार तांचे पयशे ते आमी समजूं येता. काल म्हळ्यार $1,000 आमी करोडांनी लेख करचे पूण तांणी हजारो मिलियनांतल्यान डॉलर ते पयशे हांगा परिवर्तन करता आनी कितले करोड जातात तितले पयशे संभावनेन तांकां मेळटा फिल्मांत एक्ट केल्ल्याक. ताका हें कळितालें काले म्हण सांगल्यार जर तर तो हो पात्र जेजूचो पात्र करता जाल्यार मागीर ताका फिल्मांत उपरांत ताका खाण घेनात म्हणून. तरी पूण ताणें तो पात्र स्विकार केलो आनी फाटीं गेल्या उपरांत ताका पयलींच्या बरी फिल्मांत तांणी परत ताका खाण घेवना. कित्याक म्हळ्यार ते म्हणले तूं असलो जेजूचो पात्र करूंक गेलाय आनी तुका आमच्या फिल्म इंडस्ट्रींत काम करूंक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणलो म्हाका पयलींच्या बरी हे परा अश्लीलता आनी ताज्या मागीर कहले परा वायट उतरां ती उसारूंक आनी सांगूंक गाळी आनी परा तें म्हजे वरवीं करूं जायना. अश्लीलता प्रदर्शन करूंक म्हजे वरवीं जायना अशें म्हणून ताणें एक निर्धार काडून गेलो ताजे जिणेंत. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो पात्र ताणें केलता आसतना तो पात्र ताजे जिणये भितरी ताणें तो घेतलो आनी त्या देखून जेजूचें व्यक्तित्व तो जिवोंक लागलो आनी त्या देखून ताणें निर्धार काडून गेलो. काल म्हळ्यार आसलें सक्कडी तें परत ब्लू फिल्मां
आनी ताच्या पयलें पुरा केलें कुडीचें प्रदर्शन करतले आनी ताज्या उपरांत डायलॉगांनी पुरा गलीज ते पुरा हाचे उपरांत जायना म्हण देखून ताणें म्हणलें बरें तूं जेजूचो पात्र केल्लाय आनी ताज्या मागीर तुका हॉलिवूडांत आनी पात्र काण घेवन जायना म्हणून तुका आमी काण घेना ल्हान ल्हानशे TV सिरियलांनी मात्र ताणें करचें पडलें पूण ताजे जिणेंत निराशा ना ताजे जिणेंत निराशा ना कित्याक म्हण जाल्यार जेजूचो पात्र केल्ले वरवीं आज म्हाका हॉलिवूडांत पात्र नात पयशे मेळनात म्हणून निराशा तो म्हणटा कालेक म्हूण सांगल्यार जेजू ताजो पात्र केल्लेले वरवीं म्हज्या जिणेंत तृप्ती आनी दादोसकाय आसा देखून उरले पात्र मेळनातल्यार व्हड न्ही ते परस चिल्लर हे जिणेंत एक मात्र पात्र हो वन्स इन लायफ टायम जिणेंत एक मात्र पात्र आनी तातूंत ताणें संवसारार सगळ्यांनी मनशांच्या काळजांनी ताणें जीक जोडल्या देखून जेजूचो पाटलाव आमी करूंक आसा ताका आमी परगट करूंक आसा आमच्या जिणेंत तशें करतना आमच्या जिणेंत कश्ट नात म्हण आसात पूण सांगात आसा ताजें मोदें जर तर आमी आमचे भावार्थी जिणी जियोंक साध्य करता आनी प्रयत्न करता जाल्यार तोवळ कंडी जावनी सांत आगोस्तिनान म्हणली ती उतरां वी आर इस्टर पीपल आमी पास्काची परजा आमच्या जिणेच्या उपरांत ती आमकां जियोंक आसा आनी त्या पासून ह्या जिणेंत तेंचे कश्ट ते पाशार जावचे तले आमी उतरून येवचे आनी एका राजाक संवसाराक सर्गींच्या राजाक आनी ताका देखून ह्या जिणेंत कितें येता तें तात्कालीक देखून जेजू आमकां मेळटा आनी ताका बगुल्या आमी हर एकल्यांनी ताका आमी परगट करूंक आसा आमच्या जिणेंत उतरांनी तशें करण्यांनी आनी ह्या वरवीं आमकां पळयल्ल्या मनशांनी तांणी सोदून काडूंक आसा कालें म्हळ्यार हे मनीस अशें कित्याक खातीर आनी ताजे मागीर स्वता सावन तांकां कळटा कालें म्हणटा जाल्यार आमी पॉयंटर्स आमी दिक्सूची जावन आसा कोणाक एकलें दाखोवचें कोणाक तें सोम्या जेजू दाखोवचें दिक्सूचे आमी जावन आसा तशें जावन जियोंक जेजू आयच्या दिसा आमकां आपोवणें दिता आनी आपोवणें हें व्हरतें आपोवणें सकाळां कितें मेळना पूण मेळिल्लें जागे आमी भागी जावन आसा आमकां हर एकल्यांक की सांता भक्तांच्या लदिनेच्या लिस्टींत आमचें नांव घालचें नात पूण आमकां तसो जागो आसा सर्गींच्या राजान कोण सकडी जेजू खातीर जियेतात तांकां हर एकल्यांक की सांता भक्तां बरी सर्गीच्या राजांत जागो आसा आनी अमर जिवीत मेळटा देखून आमी आपोवणें स्विकार करया जेजूची वळख आमकां मेळ्ळ्या आमच्या जिणेंत ताका आमी परगट करया आनी खंडीत जावन सांता भक्तांच्या लिस्टींत आंगणांतल्यार आमी जेजू सांगाता सर्गींच्या राजांत जियोंक शकतले हांव स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देणारी बरजिणी आमची कृपा दीची आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देणारी बरजिणी आमची कृपा दीची आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देणारी बरजिणी आमची कृपा दीची आमच्या जिणी मोगाची आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसपेच्या दबान सरस्फूर्त मानून घेव मोगाच्या बापा हे पास्क परबे समायर पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हे बलिदान तुका समर्पित हांव तें तूं दयाळेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावोंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं
आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशी आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोसू तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार दरबाराचो सर्वेस्परो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ संगीत तुझे ओ संगीत तुझे ओ संगीत तुझे सर्वेस्पराचे नावी एका नावाचे ओ संगीत तुझे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्याची सून तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन भोर आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या दिसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जलाल डायझाक आमचो गवळी बाप सगळे याजाक वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तो प्रितीमोगांत वाडय
पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमया जेजून देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करून शिकयला. सोम्याच्या उतरांनी सर्गीयाच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदांची संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. मोगा सुकुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिके संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळिके संसाराचे पाप करतेले संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्यान आमच्या हर एकल्याचें पाप तो काडटा. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्याक तुवें म्हजे हृदयाचे लबान म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Moche सोमिया गायता तुझी महिमा गोडा अत्रेगा राखता तुझ्या येण्या काळीस मोचे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दुरू
सदां तूं म्हाका दैवीक आदार तुजो. Mas तुझे सोमिया जीवित नोवेंदिता रगत तुझे सोमिया तान सदा बागयता. Mas तुझे सोमिया जीवित नोवेंदिता मोजी काम तान मोजी बाग जीवित नोवेला तर ये सोमिया ऐको सोताळो पाठयता जेजू मोगळा काळजात आयला बिडार केला अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा आम्हा सर्वा मोगान पोसता मासारता दादोस करता आम्हा सर्वा मोगान पोसता मासारता दादोस करता. उपकार तुजो बावळ्यो कसो मोकर जागती आदार तुजो तुया सर्वेस्पर आमच्या बाप आमचे सोडवण संभ्रा म्हणून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका वायन भेटयलां आनी तुवें परतून आमकां तिनस देणी बदलून पुन्हा जिवांत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक जिवान जेजूच्या परबेच्या ह्या सातोळ्यांत आमी आसांव. तुमकां जिवान जेजूची आशिर्वादां मागता. आमच्या हर एका जिविताच्या गडितांत हर एका जिविताच्या मेटांनी जिवान जेजू आमकां आदार दिवं दी आनी ताका साक्ष दिवंक ताची कृपा दिवं दी म्हूण मागून तुमकां समेस्तांक पास्काच्या परबेचे सुभाशय हांव पाठयतां.
आज प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या भोवमानादीक बाप अनिल डिसोजा मूडबिद्रे वारड विगार वार फिरगेजी विगार आज हांगासर आराधन सोलोन वर्ण अपूर्वे सो जिवान जेजू कशें आमी साक्ष दिवचे म्हणल्या विशयांत आमकां खंयसर मेळटा ह्या गणितांत आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिवन मिसाचें बलिदान भेटयलां तांचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं म्हणटा याजकांनी मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा आमी तुका आर्गां दिता हांगासर विविध रुपांनी आत्रेक घेवन आशा घेवन सांतलरच्या पांया तळायल्यान मुर्दोम आनी तशेंच जेवणाचे वंतिके जावन हांगासर कुमोक दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी पेटोवंक सरतरचो काळोख पयस करूंक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक ताच्या काळ जमानाच्या आत्रेक फळादीक जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोमू सेवरीन डिसोजा कुंटलपाडी सेवरीन डिसोजा कुंटलपाडी फेलिक्स सिक्वेरा नक्रे फेलिक्स सिक्वेरा नक्रे जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मिरल डिसोजा शंकरपुरा मिरल डिसोजा शंकरपुरा ग्लेसन मिनेजेस एंड प्रियांका मैंगलोर ग्लेसन मिनेजेस एंड प्रियांका मैंगलोर अल्रिक डिसोजा दुबई अल्रिक डिसोजा दुबई एलोरा डिसोजा दुबई एलोरा डिसोजा दुबई एशर एंड एडन डिसोजा बेलमन एशर एंड एडन डिसोजा बेलमन वेंसर डी अल्मेडा मुंबई वेंसर डी अल्मेडा मुंबई नांव नाका म्हूण एकल्यान वंतिके दिल्या बंटवाळ नांव नाका बंटवाळ आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर दयेकर मुखार येवन तुमी वाती स्विकार करियेत सोम्याची स्तुती करया बुकांत पेज नंबर 158 158 ये जैतवन मातिरा सान लोरेसा कर्म्या प्रायस बावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयकमचे कलते मागणे वत्या पातयेणे आमी तुजे सरशी आयल्या जिवो बावार्तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोन दी आमच्या बेसांग सरिसा निस्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांकय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांक आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो बुसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदेक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेंत मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवया बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्या खातीर हर एक कामां बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर लंडनांत पार्ट टायम काम मेळिल्ल्या खातीर सिंगापुराचें एप्रुवल मेळिल्ल्या खातीर
बरी भलायकी लाभल्या खातीर सैरीक मेळिल्ल्या खातीर कंपनीची केस सॉल्व जाल्ल्या खातीर कॅन्सराची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर घरची केस सॉल्व जावन घर फावो जाल्ल्या खातीर रेंटाचें घर मेळिल्ल्या पासत आनी जायतें बरेंपण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. अर्गां गीत गावया. Alleluia, Alleluia, Somya Kami Argan Divya, Alleluia, 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 Somya Kami Argan Divya, Alleluia, Somi Kitlo Swadi, Atibo Moladi, Somi Kitlo Swadi, Atibo Moladi, अर्गा दिव्या ताका आम्ही सदा सर्वदा, अर्गा दिव्या ताका आम्ही सदा सर्वदा. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या, Alleluia. सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळचे पासत मागया. वायट एग्जामान पास जावच्याक बरी सैरीक मेळोंक मागतात. रीण फारीक करच्या पासत मेडिकल कॉलेजीन सीट मेळच्या पासत परगांवांत बरें काम मेळच्या पासत भुरग्याचे देणे लाभच्या पासत लॉन फॅसिलिटी मेळच्या पासत बरी भलायकी फावो जावच्या पासत कॅन्सर पिडा गूण जावच्या पासत जागो बऱ्या मोलाक विकून वचच्या पासत डायबिटीज नॉर्मल जावच्या पासत शिस्त गूण जावच्या पासत घरच्या बांदपाचें काम पोंता पावोवंक 5 वर्साच्या भुरग्यान सुडाळेन उलोवंक आम्हाल पिवणें सुटका जावं IELTS एग्जामान पास जावं युट्रस प्रॉब्लेम गूण जावं पित्ता कशांतलो पातोर नपयस जावं सबार तेंपातावन आसली शेळीची एलर्जी गूण जावं पांय आनी हात दूख गूण जावं बांयत बरें उदक मेळोवंक हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोवंक वायट संवयो पयस जावं MSc नर्सिंगाचे रिजल्ट बरें येवंक किडनीचे प्रॉब्लेम आतां सुटका लाभोवंक गांठी दूख गूण जावंक मागते आसात. सांत लोरेसाच्या माजतीन कुटुंबांत समाधान आसूंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोवंक थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम गूण जावंक पुतान आनी सुनेन माया मोगान रावंक फ्रॅक्चर जाल्लो गाय गूण जावंक पॉयंट बऱ्या तरान जावंक अन्याय करतल्यांची मौत उजवाडावंक परिवर्तन जावंक उसमोट गूण जावंक सिगरेट सोडोवंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक बेस विंचून काडूंक आवयच्या आनी भुरग्याच्या युएंत आसले गोवा सांगाता युएंत आसले सांगाता जियोंक ऑफिसांत आसले इश्यू सॉल्व जावंक सांत लोरेसाच्या मजतीन मागते आसात. सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन बैल्या गांवांक वचोंक बरें करून शिकोवंक गर्भकोशाचे समस्या गूण जावंक मोतीची पिडा गूण जावंक पार्किन्सन्स पिडा गूण जावंक डिप्रेशनांतावन भायर येवंक कोर्टांत आसली केस पाटी काडूंक अन्याय जावन 2 कोर्टांनी मेळनातले नीत हायकोर्टान नीत लाभोवंक मागते आसात. प्रत्येक त्या सांव पासत मागया. ग्रिजल म्हणल्यार 6 वर्सांच्या भुरग्याचे गोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक बायोलॅटरल वॉकल कॉर्ड म्हणल्या कडेन तावन एका ल्हान बाळकाक सुटका मेळोवंक विलोरा आल्मेडा म्हणल्या भुरग्याची कोंकली काफाक गूण जावंक संगीता माचादो हाचे किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जरी बऱ्या तरान जावंक आनी ताका बरी भलायकी मेळोवंक एका भुरग्याची फायनल एग्जाम बरें करून बरोवंक बरें मार्क्स मेळोवंक एका भयणीची एलर्जी गूण जावंक एका भायल्या गांवांत आसच्या एका भयणीची संपूर्ण तरान कुडीची एलर्जी आसा ती संपूर्ण तरान गूण जावंक एका भावाचे कॅनडाचे PR जाता तितले वेगी जावंक मेलिसा म्हणल्यार सगळी पिडा खंयचली आसा जाल्यार ती गूण जावन रिपोर्ट आज नॉर्मल येवंक ह्या सर ते सांव पासत आमी मागया. ह्या पवित्र तळाच्या त्या सांव पासत आमी मागया. हांगासर विविध रितीन कुमोक करच्या दान दिवच्या वंतिके दिवच्या जेवणाक कुमोक करच्या मुर्दोम रावच्या हर एका भक्तिकांचेर भावर्थ्यांचेर दानींचेर आशिर्वाद मागया. जायतितलो लोक हांगासर मागण्याक येता. सांत लोरेसाच्या विशेष मागण्या वरवीं देवाची काकूळ तूं तांचेर मेळोवंक मागया. ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. दुःख आमची पुसता, दैरा आमकां बोलता. दुःख आमची पुसता, दैरा आमकां बोलता. खंयच्याय घडी जेसू लागी आस्था. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेसू लागी आस्था. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका गोपाल आपल्या जेसू आपयता. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणेच्योन बागी मोरान मरोन सरकार तुजे सांगता. सस्तांत देवाक वगळसूचे बाद आमकां समेस्तांक फावत कर. आमेन. म्हाका लोपकार मेळच्या पसत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळयां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. सांत लोरेस मारतीरा आम्हा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वसन्याक आमी पावसांच्या कर. राज तुया सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवशें कर म्हणून आमी तुज्या लागलेलं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर आमचे पसत हांगासर हजर आशिल्ल्या पिडेस्त पावंडा पसत कोणाक आमी मागता, कोणा पसत मागता बसयलां तांचे पसत मागया. जेजूच्या गुण करच्या सक्तेन आमची पिडा शिडा गुण जावंक आतां आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी पोप तुजे सरशेन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतल्यान तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे वयर रावो. आमेन.
ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां भोगसूं, ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं आमची सर तरेची पिडा गूण जावं, पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जिवंत जेजू आमकां सोमेस्तांक आपडो आनी गूण करूं. Povitratmya itu kalsan mocha mok makashikai Povitratmya itu kalsan mocha Shanti vartu Povitratmya itu kalsan moja Shanti vartu Vot moche Shanti tuji Vot moche Bhakti तुझे मुझे शांति तुझे तुझे भक्ति तुझे Povitratmya itu kalsan mocha mukti vartu Povitratmya itu kalsan moja mukti vartu Segi jiwa pavai maka sarga rasa Nakai mata segi jiwa pavai maka sarga rasa Povitratmya itu kalsan mocha Povitratmya itu kalsan moja makashika Ot moche Daivik saka Ot moche Mogu povi Ot moche Daivik saka Ot moche Mogu povi Patron Saloresa Naman tertawa mituka Autu rakyamca serwancar
Israyacha Mughal Patrum Saloresa Nama Kertawa Mituka Pautu Raknyamcha Sarvacha Sele Watin Krisrayacha Somya Jesuso Presar lui sandesh Christaso Zodoi kuro materaso Ama saslichi vitaso Muka patrum saloresa Nama kertawa mituka Israyacha Mughal Patrum Saloresa Nama Kertawa Mituka Pautu Raknyamcha Sarvacha Sele Watin Krisrayacha कुटुंबा आमची विकास कर्जानी मोनाची कृपी क्रिस्त आमच्या सोम्याची देणी घेवच्या जिविताची मुखार पत्रून सालोरेसा नमान करतावा मी तुका Sele Watin Krisrayacha Mughal Patrum Saloresa Nama Kertawa Mituka Pautu Raknyamcha Sarvacha Sele Watin Krisrayacha Sowe Angkwar Mori Ashirwadi Amka Jisuja Povit Karsa Burgyan Tuja Dituje Ashirwad भगवंत लोरेसा आम बसोत विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.